कोणाक wait, हांव करूं सिस्टर. ओके. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाला बापा आर्गां तुका बिनवास तुका मोहिमा तुका कित्याक तूं जावन आसा एकलोच खरो देव. तूं जावन आसा जिवो देव. तूं जावन आसा वर्तो देव. तुज्या असलो खरोच आनी कोण देव ना. बिनवास तुका बापा ह्या घडये पासत तुवें आमकां एक एकल्याक तुजें उतर आयकोंक तुजो ताळो आयकोंक ह्या जाग्यार आपयलां म्हूण बिनवास तुका. तुजें हें उतर आमकां नितोळ करता आनी आयज जे पवित्र आत्मो आमच्या भावांतल्यान उलयतलो तें आयकूंक आनी तें आमच्या काळजान गोड दवरूंक तूं आमचें कान मन उक्तें कर दोनया. आनी तें उतर आयकून दुसऱ्यांशी तें वांटूंक तें परगोटूंक तूं आमकां बोल दितलोय म्हूण आमी जाणाय. पवित्र आत्म्या कसली आडखळ आमकां हांगा उलोवंक दिना जाल्यार तूं आमची तोंडां उक्ती कोत्तलोय म्हूण आमी जाणाय. पवित्र आत्म्या दर एका भयणींतल्यानूय तूं उलयतलोय म्हूण आमी जाणाय. हे मागणें आमी करता जेजूच्या पवित्र आनी मोलादीक नांवान आमेन. आमेन. जेजू कारगा कोणा आहा नवऱ्याची बिनवास दिवपाक देवाक. जेजू कारगा प्रेज गॉड. हांव सांगता म्हजे गेले त्या वर्साची जायती लीव आसलेल्यो आनी म्हजो सर म्हाका न्हू जायते हें कोत्तालो न्यू जाग्याचेर हांव ट्रान्सफर जालो म्हणटकूच तो मातसो लिवेक आडखळ हाडटा आनी जायती जाणांच्यो लिवो ताणें करूं नाय. पूण पवित्र आत्म्यांतल्यान आनी म्हजो भावात जेजूच्या उतरांतल्यान म्हाका मुगे लीव कितें जाय त्यो सगळी म्हाका मेवल्यो. जेजू कारगा दिता. तशेंच जेन्ना त्यो लिवो आहलेल्यो तेन्ना म्हाका एक फंक्शन आहलेलें म्हज्या ऑफिसांतल्या एक मॅडमीचें चेड्याचें काजार आहलेलें आनी तांकां हांव सगळो आदार दिता. तर त्या दिसा हांव तेंगे घरा गेलें तेन्ना आदार दिवपाचे बोड सोडून म्हाका आनी आदार सांगाती मेवले त्या जाग्याचेर आनी मेवलो आसतना ते एकली हिंदू आनी तेका भुरगीं आहाय आनी त्या भुरग्यांक बोर्डिंगाक घायला आनी तेका हांव हें जेजूची जायती खबर सांगली. जेजू देव आनी तो एकलो सर पदवेदार देव आनी तेजे भायर कोण देव ना वय म्हणो लागलें. आपूण आयकोन जाणा म्हणो लागलें जेजू कोण तो आनी आपूण म्हणो लागली हे मॅडमीगेर येता कामाक आनी ती म्हाका जायती देवाचें सांगता म्हणो लागली. ते उतरांतल्यान ती सुरवात जाली जेजूची जायती तेका सांगोंक आनी तेणी भावार्थ धरलो. तशेंच तें सांगो लागलें म्हाका दीदी दीदी म्हणो लागलें आपूण कोणागे कामां वयता कामां वयता थिंगा आपणा म्हणल्यार जायती त्रास करताय आनी तेका सांगलें सोन म्हणलें तें बंद करूं उलोवपाचें आनी कामां वयचे न्ही पयलें जेजू उलो मार आनी जेजू सांग जेजू हे वेळार हो कुटुंब हांव तुज्या हातीन घालता तेंका तुज्या हांव हातीन घालता जेजू तूं म्हाका आदार दी हे म्हणलें तूं उतर म्हूण आनी म्हणलें तेंगे भितर सर सोद्दां आनी म्हणलें तूं कांयच म्हणनाका आनी जेजू चोय म्हणलें कितें करून काम करता तें शांतीन. तशेंच
आपणान केली म्हणून लागले आनी मागीर तेन्ना फोन केलो. दीदी दीदी म्हणून लागले. आपूण म्हणून लागले तुवें म्हणलो तें म्हणलोलें आसा. आपणा म्हणून लागले ती कसले त्रास जायना आतां. आपणा म्हणून लागले बरें दिसता आतां वचपा तेंगे कामाक. आनी आपूण सदांच जेजूक छातीन घालता आनी आपूण तेंगे घरा भितर सरता काम करपाक. जेजू आनी ते कन्नड उलोवपी तर तेका तितली हिंदी इतली कोंकणी इंग्लीश कळना. मागीर हांवें तेंका कन्नड तेका जायती व्हिडिओ धाडले. आयकोपा द्या चुतर कितें तें. आनी आपणा धाड म्हणटा व्हिडिओ आपणा आयको आनी आपूण बसून तें आयकोता म्हणटा. आनी मागीर सद्दां म्हाका अशें करून उलयता मोकोडेन जेजूचे देवाचें हांव तेका कितें सांगता. तेच परी जेन्ना ते घरान काजराच्या घरांत गेलोले तेन्ना तेय दिसा दुसरी दिसा आख्खे कुटुंबाक म्हाका देवाचें उतर दिवपाचें बोड मेळ्ळें. हांवें म्हणलें पवित्र आत्मे हांव वयता तेंगेर पूण ती येवजण तुजी जावं दी. पयलीं भाशेन न्ही पूण एक नोवी जाय दी आतां. आनी आमी मागीर सकाळचो ते दीस आयतार आहलोलो हांव सकाळचें कडल्यान ती मिसा गेलें. ती मिसा कोण येवना कित्याक ती टायर्ड जालेली पूण हांव उठलें आनी हांव मिसा गेलें. मिसासून येयलें आनी आमी च्यायेच्या टेबलाचेर बसून सगळीं आहलीं. तेन्ना देवाचें उतर कमेस जालें थिंगा. आनी 1.5 वर पवित्र आत्मो तेंकोडेन ते दीस उलयलो देवाचें उतर. आनी ते म्हणटा आपणा आमकां इतलें म्हणजे काजारी घरां कोण देवाचें उतर दिता वो कोण आयकोंक सोदता पूण ती एक पवित्र आत्म्या हातीन हांवें गायलो म्हणून ती एक येवजण घडोन येयली त्या वेळार. आनी 1.5 वर हांव बसलें देवाचें उतर पवित्र आत्मो त्या जाग्याचेर उलयलो. मागणें केलें आनी हांव येयलें. आनी म्हाका म्हणून लागली दुसरे दिसा मॅडम ती मुगे पयलीं रिटायर्ड जाल्ली. जॉनिना म्हणून लागलें देव बरें करूं तुका म्हणून लागलें. हे सगळें म्हणलें कांयच म्हाका देव बरें करूना जेजू देव बरें करूं कित्याक जेजूच्या हातीन घालून हांव तुमगे भितर सरलो ते दीस देवाचें उतर उक्ती जावपा तुमच्या कुटुंबांत. आनी देव कोण तो पवित्र पुस्तकांतल्यान तुमकां उडोवप म्हणून. त्या दीस मेरेन तेंका देवाच्या उतराचे व्हिडिओ हांव धाडटा. आर्गां तुका जेजू. जेजू थँक यू. कारगा महिमा तुका जेजू. जेजू कारगाम जेजू जेजू कारगाम कारगाम. प्रेज गॉड. जेजू कारगाम जेजू कारगाम. पवित्र आत्मे हातीन घालून सगळें जाता पूण आपलं बोड घेवन गेल्यार कांयच जायना. थँक यू जेजस. आमी पयलेर जानेराचे आमी पुना गेल्ल्या गाडी चलोवन. आनी कितें घडलें आमकां 3 तारखेर एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. मादर तेरेसाचें घर आहा पुना. 2-3 घरां आहा आमचे हांगा गोंय आहा ते भाशेन पणजे. म्हणटच कितें घडलें थिंचो लोक तुमी जाणो की मादर तेरेसाच्या घरांत तांकां तांची तकली सारकी ना. थोडीं जाणां जी आहात ती तांच्या तोंडांतले सगळी हिंपी सुट्टा, ती कितें करतात तें आयकतात तांचे कांय सिंथिदान ना ती सगळी चड करून. आनी खूब जाणां म्हण तूं बरीं आहात उलोवंक जाता कितें तरी प्रॉब्लेम आहा. कितें घडलें तांकां आतां उतर शिकोवपाक जाय जाल्यार कितें जातलें तांकां सरमणी मेळची ना न्ही. ना. ना. तांचे गिन्यान सारकें ना. ताका ती सरमणी मेळोवपाक कांय जायना. म्हणटच कितें जालें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें पळय म्हणूंक लागलो ज्या लोकां मदें कसलीच आडखोड आहा, कसल्यांक दूख आहा, कसलाच पिडा आहा तांकां फुडें आपय आनी प्रेज एंड वर्शीप म्युजीक घाल तूं आनी तांकां नाच म्हूण सांग आनी पळय कितें जाता तें. हांवें कितें केलें खूब जाणां येवंक ना सुमार 18-20 जाणां आयलीं फुडें डान्स करपाक. प्रेज एंड वर्शीप कॉमर्स केलो आनी डान्स करात फकत जेजूक आर्गां दियात आनी हात वयर करात डान्स करात हालेलुया म्हणीत रावात.
5-10 मिनिटां जाणा म्हणसर सगळ्यांक फकत एकूच बायल आसली तिचर जी जिका पेकोणी मेळोंक ना. बाकी सुमार 18-19 म्हाका सगळ्यांक पेकोणी मेळ्ळी. Praise फकत God. डान्स केलो. करता प्रेज आणि आता एकूच बायल उरली जर सारकी बरी आसली स्थितीदान बी हात तिचे फोडून फोडटाले सारखे फोडटाले म्हणजे अजून तिका पेकोणी मेळोंक नासली. पाठीन दूख आसली. हांवें म्हणलें तिका पळय हांव नको तूं डान्स केलाय जाल्यार तूं फकत दुसऱ्यांक पिश्या भाशेन डान्स करता ते पळयलें जाल्यार आतां सगळ्या वजीर सुमार 200 लोक आहा थंयसर खूब तें व्हडलें घर तें थंयसर. हांवें म्हणलें आतां सगळ्या 200 मनशां फुडें तूं आतां डान्स करपाक तयार आहाय अशी लॉजोंक लागली. हांवें म्हणलें तूं लॉजो नाका कित्याक पवित्र आत्मो सांगता तुका आतां तुजी लॉज काडून तूं डान्स कर थंयसर. बरें म्हणूंक लागली कॉमेस केलो डान्स. 2 मिनटां जाता म्हणसर हात सारके वयर आनी सामकी करता रॉक एंड Praise रोल God. करूंक लागली. प्रेज तिकाय Oh, पेकोणी Jesus. मेळ्ळी. Thank you, Holy Spirit. आमचो पवित्र आत्मो कितलो बरो न्ही कितले फाटी आमकां देवाचें उतर शिकोवपाक पडटा लोकांक सजमणी दिवंक पडटा आनी ते जेवण सजमणी घेवन तेन्नाच की तांकां पेकोणी मेळटा. पूण पवित्र आत्मो जाणो की ह्या लोकांक आपल्या मनान सजमणी मेळपाक जायना तांकां कितेंय शिकयल्यार तांकां कांय जायना. पूण पवित्र आत्मो जाणो की एक एकल्या कडेन एक आत्मो आहा म्हणून जेन्ना ती आयकतात हें सांगता तें आनी एका ल्हान भुरग्या भाशेन त्या भावार्थान फुडें येवन डान्स करतात आतां तांकां पेकोणी मेळटा आनी सगळ्यांक थंयसर पेकोणी मेळ्ळी आनी त्यो माद्री ज्यो आहल्यो त्यो सिस्टर आहल्यो त्यो अजाप जाल्यो कित्याक तांचें म्हणणें कितें तांचें चिंतप कितें तेर्स केलो मागणे केले खूब मिसां केलीं हें केलें तें केलें हें फकत डान्स करून पेकोणी मेळटा हें तांकां केन्नाच सजमणी नासली. पूण पवित्र आत्मो पळय कशे भाशेन पेकोणी दिता कितले भाशेन Praise पेकोणी God. दिता. 2 वरां मेळ्ळी म्हाका 1 वरान काम जालें. तेच्या वरान फकत 1 वर आमी तांकां आपयल्यान ताका फुडें तांकां भोवायकी दिवपाक सांगली. भोवायकी दीत जाल्यार म्हाका दूख आसली हें जालें तेलें आनी ती एकदम व्हड आहात ती पूण तांचें मन तांचें उलोवप सारकें ल्हान भुरग्या भाशेन एक सूख खालती पायेन ती आतां आपली भोवायकी दितालीं. आनी भाव भयणीनो हांव तुमकां ही भोवायकी कित्याक दिता जाल्यार देवान आमकां सगळें आमचें बरें मन दिलां आमकां दोळे दिल्यात कान दिल्यात सगळें आमकां आमचें बरें चलता आमच्या खिचोरी जाय तेन्ना चलोन वचोंक जाता आमच्यान बरे भाशेन सगळें पळोवंक जाता आयकोंक जाता सगळें आमकां बरे भाशेन दिलां होय की ना. Hoy. पूण Yes. लोक हा तांकां सगळें ना आनी तोरी देवाची काकूट देवाची मोहिमा थंयसर आमी पळयता. कितली आमी आर्गां वांकांनी आमी आमच्या देवाक दिवंक जाय होय की ना. Hoy. होय Praise God. लॉज धरिनासतना आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमी सोबे माजार घेवन सांगुया सगळ्यांक देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें. आनी 2-3 दीस पयलीं आमी कोणाच्या घरा गेल्ले 2-3 दीस म्हाका दिसता पळय 2-3 दीस न्ही आतां कितें 2-3 दीस आयतारा दीस हांगाच लागीं कोणाच्या घरा गेल्ली. ती बायल सुमार आतां 7-8 म्हयने कामाक वचोना कित्याक तिका कितें ती पडलेली बाथरुमांत कितें प्रेशर येवन पडलेली आनी दोतोर तिका हें करता तें करता ऑपरेशन करता पूण कांय फायदो जावना. कोणें म्हाका सांगलें तिका जर आपोवपाक हांव गेलो थंयसर आनी पयल्या दिसा थंयसर हांव गेल्लो सुमार 10 दीस पयलीं कांय जावंक ना फकत हांव तुजे कडेन उलयलो आनी येयलो. पूण आयतारा दीस आमी तांच्या घरा गेलीं तुजी मिसीस आनी हांव आनी तिका उतराची सजमणी दिली तिजो गोरकार बी आसलो 2 भुरगीं बी आसलीं. आनी जेन्ना उतराची सजमणी दिवन हांव आतां हात धरून तिचेर मागणें करूंक लागलो म्हाका कळोन येयलें की तिचे भितर हें आहा सैतान आहा.
डिलिव्हरन्स करपाचें. 1.5 वर ती इतली फडफडटाली. कित्याक ते मेडे वतमे जे आसले तिचे भितर खूब त्रास केले. हांव नको कोणें तिका कोणें कितें ब्लॅक मॅजीक वो कितें घोड्याचें कितें केल्लें तें. पूण 1.5 वर लागलें. 1.5 वरां उपरांत ती बायल उठली, चलोंक लागली आनी आतां सगळी जे कुडींतली दूख गेली. मागीर तिका आमी जेजूचें रगत म्हणून तिका खूब उदक पिवयलें आमी देवाची जेजू. मागीर ओंकारे ओंकारे सगळें भायर काडूंक लागली. तेजे उपरांत शांत जाली आनी ती आतां तिका कोणूय मेवली. ती आतां बरी आहा, बरी न्हिदता. म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी कामाक लागतली. 7-8 म्हयने घरा आसली. सैतानाक लागून कित्याक हांव नको ब्लॅक मॅजीक गाडयां विचक्राफ्ट कोणें केल्लो जाल्यार, पूण देवान तिका त्या दिसा Praise God. डिलिव्हरन्स दिलें. जेजू कारणान. जेजू कारणान. Praise God. दिसपाक सारकी मनीस बायल सारकी दिसता. ऑनलायन मीस आयकता, मागणें कोत्ता, तेच कोत्ता, पूण भितर हा कोण? डिलिव्हरन्स करचें पडटा. खूब जाणां दिसपट्टी मिसाक येताय. पूण भितर हा कोण? जेजू कारणान. जेजू कारगां. देखून जेजूचें मांस आनी रगत पिवचे पयलीं आमकां सजमणी जाय आमी कितें खाता तें. जेजूचें मांस, जेजूचें रगत. फकत ही सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत तेन्नाच की आमच्या कुडीक, आमच्या मनाक, आमच्या आत्म्याक की फायदो जाता. ना तर आमी तें कितें घेता प्रासाद आजून सैतान आनीक भितर येता. है की ना? जेजू कारगां. जेजू कारगां. तुम्ही मातशी उलयात, म्हाका हांव 5 मिनटांनी येता. ओके? ओके ब्रदर. Yes, brother. Okay, brother. Please. आणि कोण गोय किती आम थोडो वगत पयलीं गोवानी हांव आमगे शेजऱ्या कोण एक भावागे एक्सिडेंट जाल्लो थोडे दीस पयलो. आनीक थिंगस एश कोन 3 व्हेकल्स इन्वॉल्वड आहली एक्सिडेंट जाल तितून. आनी ह्या भावान तेगे कितें सर्जरी हाताची पांयांची केल्या आनी तेका घरा हाडलो. मागीर आमी तेका विजीट दिवपाक गेल्लीं. आनी तो सांगतालो आपल्या गेलें आनी तेगे एक्चुली दुसऱ्यागे कोण एक्सिडेंट जाल तेगे बरें मेजर जाला खंय एक्सिडेंट. आनीक हो सांगतालो की हांव तो एक्सिडेंट जाशनो होणे हांव देवा त्या बायकाचेर आर्गां दित येता म्हणटा तो फकांनी दित येता म्हूण तेका देवाक. आनी चोय ते हांव चिंततालें की काय बरें खंयचे वखद आमगे तोंडार देवागे नांव आसता तो आपल्यागे आंज बोल सगळे कडेन धाडटा आमकां हें करपाक आमचें रक्षण करपाक. आनी तो भाव म्हणजे तो आमकां उलोयता तेगे एक्सिडेंट जाल ते भाशेन कितू पाट आयको येता की कोण ऑन द स्पॉट हें जाता जीव सोडटाय. आनी कोण सारके कितू म्हयने ते एश कोन अनकॉन्शियस आसताय, कोमा आसताय. बट हो तो सांगतालो की तें जाशनो फुडें हांव देवा आर्गां दित येता म्हणजे तोंडाचेर उतर आहलो म्हूण. सो इंचो शिंको मेळटा की देवागे नांव आमगे तोंडाचेर आसोंकूच जाय म्हूण तेका वाकाणी दिनवास तो बरो कोन. आनी देखून तेगे एक्चुली जालो आहा मातशे फ्रॅक्चर्स भायर सर्जरी केल्या. बट तो बरे भाशेन उलोयता. आनी मागीर तेका आमी युजली केन्ना हांव पयल घोडये
उतरान आहलो जाल्यार हांव तेका संग sympathize कोन्न येता आहलें. But this time even we were able to give him the confidence देवागे उतराचेर एज राव म्हूण गोडे तुक दुसरी विजिटर्स येतलीं तीं कितें तुक सांगतलीं नेगेटीव कोतलीं तीं तुक भिवयतलीं पण तूं भिनाक म्हूण तुक ऑलरेडी पेकोवणी तुगे मेली म्हूण आनीक देवागे उतर आयकोत राव कानाचेर पडोन दी म्हूण तुगेल्या एशें म्हूण तेका आमी सांगोलेलीं कित्याक पयलीं गोडे हांव आहलो जाल्यार बेश्टें sympathize कोन्न येता आहलोलें द ओल्ड मी. But this time even I was able to give him that confidence based on देवागे उतराचेर. Praise आणि God. सो आय एम थिंकिंग की तेगेलें हें गोवायकी आहलो तेगे शेअरिंग वेन वी वेंट आमी गेलीं तेक विजीट दिवपा बट तो एक तुका बरो आपल्यागे त्या सिच्युएशनान देखून तेणें गोवायकी एश दिली. सो जेसू आर्गां गॉड इज सो गुड. तेगे नांव आमगे तोंडाचेर सगळे वेळार आसूंक जाय आनी तेका बिनवासूय आमी सगळे सिच्युएशन्सां दिवपा जाय. प्रेज गॉड. Praise. स्तोत्र 34:1 म्हणटा सगळे वेळार सगळे स्पराक दिनो आसतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. येस सिस्टर जेसू कारगां. प्रेज गॉड. आनी तो ब्रदर हेंय सांगोंक लागलो की पयल्या दिसा तेच जाग्यार और नेक्स्ट डे हांव नको कितें म्हणलें तेणें की तेच स्पॉटार कोण ऑन द स्पॉट जिवसोन हें जाल म्हूण सोरलो म्हूण बट देवान म्हाका काय बरें राखील म्हूण. सो वाव गॉड इज आमगे देव कितू व्हरतो देव कितू अजापांच देव आमगेलो. Praise God. Praise God. आनी कोण आहा सिस्टर एलिझा. सिस्टर एलिझा कितें आहा शेअर प्रेज द करूंक. लॉर्ड सिस्टर. जेसू ओय कार. हा सिस्टर टेस्टमनी ऐकूं येता न्हू सिस्टर. येस येस व्हेरी क्लियर. होय. ओके मगे न्हू एक आहाय टेस्टमनी जायते दिल्या जाता न्हू सगल्यो. ओय सिस्टर. कोर्स सिस्टर येस. ओके ओके पयली टेस्टमनी कितें मुगे मामीगे घरा मुगे नेबर म्हाका खबर आयकूं येयली की मुगे नेबर एक बोर ना आनी हांव नॉक आहलो तेगे सिच्युएशन कितें तें. सो हांव तेजे पासत जें तें कितें आयकों येयलां तें हांव कॅन्सील केलें जेजू नांवान आनी हांव जिवीत तेज भितर घालपा उलोवपा लागोलें जिवीत दीत तीं उतरां. आनी विथीन अ वीक अशें मोर देन वीक हांव तेगे घराको गेलें कित्या जो देव मुज भितो देवा आत्मो आहा तो म्हाका धार दिना आहलोलो तेज बोगले ऑस्पुसान तेका वर्ड शेअर करपा. जेन्ना हांव कामां सां येतोरी हांव आनी मुगे घोव गेलीं दोगांय आनी गेल आनी ती कोणाक घेयनाहलीं डॉक्टरान तेका सांगलो हूंय विजीट इन्फेक्शन करपा जातोलें सो दिनात म्हूण कोण चड ओय लोकांक. मिटिंगा दिनाका पूण तेणी आमकां वेलकम केलो यो म्हणून. आनी ते टायमार आमी गेले तेन्ना तेगे ड्रेसींग कोत्तालीं सो आमी रावलीं आनी तो आमकां चोयनाका तेका आतां उलोवपा जाय. ड्रेसींग कोन्न येयलो तो रुमानसान भायरसून येयलो आमचे बोगले बसों सो तेका आतां उलोवपा आनी तो रोडटा आमकां चोयन. हांवें म्हणलें तूं उलयन आनी तेज्या पयलीं तेगे मामीन सांगलोलें मिसीजानूय सांगलोलें ते कोडे उलोवपा जायना तेका उलोयनाक म्हणोन. सो तेगे उतरां सोजमना आहलोलीं तो कितें उलयता तें कांय कोणें इवन तेंगे फॅमिली कोण आहलो तो कितें सांगोत तो. तेगे एक सायडीन हें आख्खी सर्जरी केलोली सो तेका लागोन तेका उलोवपा दिनाहलोलीं आनी सोजमना. सो तेका आयकूं येयलोलें की कॅन्सराची ही पिडा जाल म्हूण. हांवें म्हणलें तूं उलयनाका बावा सो जें देव कितें सांगोता तें आमी आयकया. सो आमी उलोवया तुजे पासत आमी उलोवया न्ही आयकोन रेडी आहा तूं म्हणलें. वोय म्हणपा लागलो मागीर तेगे मिसिसा बीन सांगलें एक बूक घेवन यो आनी पेन हाड जें कोटेशनां देव आम कडल्यान आमचे तोंडांतल्यान जें कितें उलयता तें बरोय थिंगां. आमगे कांय आमी हें करपा नाय पूण देव तें आमच्या हात्यारांतल्यान उलयतलो सो तें तुम साणना जावपा कितें आमी रॉंग सांगिल जाल्यार थिंगां तुज्यान तें मागीर गो थ्रू करूं जाता. सो थीं बसोलीं आनी मागीर आमी उलोयलीं देवागे उतर चोयलें आनी तेका सांगिल्लें शिकयलें आनी जायतें कितें तेका एक देवागे म्हणयारानूय जें कितें सांगलां तें म्हाका सांगिल्लें तेणें मागीर तेका हांवें तें सांगिल्लें तें रॉंग आहा आनी जेजून कितें केलां तें सांगिल्लें तेका. आतां तूं हुंयचे दोता सो एशें कोन्न तेका देवागे उतराची सोजमणी दिली आनी हांव आनी मुगे घोरकार
तिची रोजार केली आनी येयली. विथीन अ वीक आमी पोतून गेली. जेन्ना आमी पोतून गेली तेन्ना जे दिसा आमी गेल्ली तेन्ना तेका उलोवपा जायनाहलो, सोजम नाहलोलें. जेन्ना आमी सेकंड टायम गेली तेन्ना तेगेलें उतर सुडोलें. देवा आर्गां उतर सोजमो लागोलें आनी तेगे आख्खे कित म्हणटा तेका तेगे रुपांतर चेंज जालें. तो तेगे जेन्ना तेका आमी चोयल्लो तेन्ना कितें तरी दिसतालें सारको हें सो वीक एसो. पूण देवा आर्गां जेन्ना आमी सेकंड टायम गेले तेन्ना सोगलें बदल्लें आनी बोर भाशेन उलोवपा लागलो. आनी देवागे तेका सांगलोलें देवागे उतर तूं उलय, जितलो तूं तें उतर उलयता तूं चोयतलो, तुगे मिलाग्र तूं चोयतलो. आनी जेन्ना सेकंड टायम गेली चेंजीस चोयले, थर्ड टायम गेली आनी चेंजीस चोयले. देवा आर्गां तेका सांगलें आनी एशें कोन्न जायतें शिकयलें तेका. आनी जेन्ना शिकयलो तेणें मानून घेयलें, जें जेजून कितें केलोलें तें मानून घेयलें तेणें आनी तेणें तेगेली मिलाग्र चोयली. सो देवा आर्गां हे भावाक जेजून हे वायटांतलो सोडयलो म्हूण हांव देवा आर्गां आनी तेणें हें ओदी करून हें उतर मानून घेयलें म्हूण हांव देवा आर्गां आनी जायतो सोगलो तेगे आख्खो कुटुंब बरी भाशेन येयन भुरगीं तशीं घोरकान आवय सोगलें सांडून येयन बसून देवागे उतर हें आमी दितालीं. तेन्ना शेजारी एक दीस मेळ्ळें आमकां नेबर. सो तेणीय आयकिलें. देवा आर्गां हो कुटुंब आयज साल्वार जालो. हो भावागे होतो देवान साल्वार केलो. इट वॉज बिफोर क्रिसमस तें. सो देवा हांव आर्गां दितां हे ओतम्या पासत हे भावागे मिन्स देवान तेका साल्वार केलो म्हूण हे व्हड अबसेगांतलो. थँक यू जीजस. थँक यू जेजू देन कारगा. जेजू कारगा. आनी देन मुगेली सेकंड टेस्टिमनी क्रिसमस डे जेन्ना जेजूगे जल्मा दीस आमी समोर उरताय. एक्चुली तो दीस न्ही आनी सोगलीं मिडनायट मिसा वयताय आनी कोणाको जायना ती सोकाणीं मिसा वयताय. सो देवा आर्गां मुगे एक शेजान आहा आमगे सायडीन आनी ती सोकाणीं मिसा वोसों दिसता न्हेसताली आनी न्हेसताली ती आनी तेगे चेडवागेलें सून मिसा ऑलरेडी गेलोली फर्स्ट मास आनी ती सेकंड मासा वचपा म्हूण रेडी जाता आनी ती वॉशरुमान गेलो ती सकयल पडली आनी ती बोवाड आनी आमी न्हिदलो आहाय देवा आर्गां आनी ती बोवाड मान उलो मारता म्हाका आनी दुसरी नेबरां ती मिसा गेलें. हांव सडनली म्हाका मुगे कान देवा आर्गां देवान म्हाका कान बरें शार्प दिले. सो मुगे तेगे तो उलो मारतो वॉशरुमा रावन उलो मारता म्हाका आयकूं येयलो. हांव पळयलें म्हाका साल्वार कर मोता म्हूण बोवाड मारता. सो आतां हांव उठोलें आनी ड्रेस चेंज केलें आनी धांवलें मिन्स ते सायडी वोसों मेळना शॉर्टकट. रोस्त्यान गेल्यार चड टायम लागता. सो हांवें म्हणलें हांव शॉर्टकट वयतलें. साम हांव धांवलें तेशेंच झाडांतल्यान आनी देवा आर्गां गेलें तेंगे भितर वोसों मेळना. व्हडलो सुणें आहा. हांवें म्हणलें माय म्हाका भितर येवपा मेळना सुणें आहा म्हाका घास मारतलें. ती म्हण बाय यो साम हांव केशें यो. हांवें तेका कमेंड घायलो सुणयाक. हांवें म्हणलें आतां जाता तें जाता आनी तो सारको चोडटा आंगार सारको आनी तेका सायलेंट केलो आनी हांव सायडी एक सायडी सोरलें तो एक सायडी आहा हांव एक सायडी फ्रंट डोरान यो म्हणपा लागलो फ्रंट डोर ओपन आहा. देवा आर्गां ते दिसा हांव तिंगे भितर गेलें आनी तिका वॉशरुमांतून काडली ती सकयल पडलो आहलो ती काडली. ती म्हणपा लागली रोडटा भायर तूं पावना आहलो हांव हिंगा वोत्ता आहलोली. हांवें म्हणलें तेशें म्हणनाका आनी तिका ती सोक्काणी अर्ली मॉर्निंग तें. सो देवा आर्गां हांवें म्हणलें देवागे हो प्लॅन आहलोलो. ते उतर दिलें तेच घडयेक उतर दिलें तिका च्या कोन्न दिली आनी तिका सांगिलें तूं तेशें कोन्न उलयनाका. थोडीशी देवागे उतराची सजमणी तिका दिली आनी हांव तिची रोजार केलें येयलें. देवा आर्गां तिवूय आयज बरी आहा. थँक यू जीजस. हिवूय आवय पासत ही जाणटी ती. सो ही आवय पासत हांव देवा आर्गां दितां. देन मुगेली थर्ड टेस्टिमनी आनी एक दुसरी नेबर ऑन 24th तेगेली बर्थडे. सो 24th म्हणल्यार सगलीं बिजी आसताय. सो एवरी इयर हांव कितें कोत्तां तिगे भुरगीं आहाय तीं भायर आसताय UK आसताय इवन नातरां सोगलीं. सो हांवें 23rd एक केक हाडली आनी हांवें घोवा सांगिल्लें मुगेलें आमी तिका इन एडवांस वीश कोरया आनी केक काडकोन तिका हॅपी कोरया. दॅट्स इट. आनी जेन्ना हांव रातीको गेलें आमी सोगलीं गेलीं भुरग्यांनी ती पासत ती आतां बोवाड घेता मोकोडे जायना
मुज्यो बर ना, म्हाका हें जाता तें जाता ब्ला ब्ला जायतें सांगता. हांवें तें सगळीं उतरां कॅन्सील केलीं आनी तिका उतराची सोजमणी दिली आनी ती रोजार केलें आनी तिका सांगिल्लें हीं उतरां उलय नाका. जें जेजून तुजे पासत कितें केलां न्ही तें ते सांगिल्लें. आनी ते दिसा ती बर्थडे केक काट केली, तिचे रोजार केलें आनी तिका अंडरस्टँडींग दिलें आनी हांव येयलें. आनी जेन्ना हांव रोजार करता ती म्हाका रोजार करूं दिना. ती रोडटा. एक टायम आहलोलो देवा आर्गां तिणें एक्चुली सॉरी म्हणलां, बट एक टायम आहलोलो ती म्हाका जायतें कितें कोत्ताली आनी हांव कांय म्हणनासलोलें देवा आर्गां. ती सॉरी म्हणटा आतां म्हाका, आपल्यागे भुरगीं न्हय पूण तूं येवन म्हाका हॅप्पी कोत म्हण. हांवें म्हणलें देवा आर्गां. तें आमगेन बसोल जाल्यार आमी हे संवसारान आमगेलें बरेंपण येवपाना. सो जें तुवें वायट केलोलें तें हांव घेवन बसोल जाल्यार सोगलें काबार. एक भाशेन इदवास एसो दोगांयगेले हेजो. सो तिका हांवें लॉंग टायम जायतीं वर्सां जालीं सो तिका बक्षिलें, बट ती स्टील तिका तो उगडास येता आपल्यागे वायट कोत्तुबां सोजीं ती म्हाका दुखयता तें. हांवें म्हणलें विसोर तें आतां. सो एक देवान तुका संदी दिल्या बोर जिवीत जियोवपाक. सो तें विसोर, बोर लायफ जिये आनी जें कितें तुका जेजून तुजे पासत केलां तें तूं उलय म्हणलें. तें मानून घे. जेन्ना तूं हें सोगलें घेवन आसोता तेन्ना हें म्हणटा तीं दुयेंसां तुजे भितर उत्पन्न जाताय. सो बोगसोणें चड गरजेचें. जेजून आमकां ऑलरेडी बक्षिलें. सो तूं मानून घेयना तुका बरेंपण केन्नाच मेळपाना. सदांच डे बाय एवरी डे जेन्ना दर एक पावल मारता तेन्ना तूं उचारतली हांव दुयेंत आहा आनी तेंच ती कोता. कित्याक तिका तो उगडास येता पयलींचो. कितलें एक्सप्लेनेशन दी, जेन्ना हांव देवागे उतर स्टार्ट कोत्ता न्ही, जेन्ना तिका हांव सांगूं वयता तेन्ना ती तें निग्लेक्ट कोता. मिन्स ती म्हाका मुगे टॉपीक टर्न करीत वयता. बट इवन तो हांव तिका सांगता देवा आर्गां. सो येवूय भयणी पळय. आनी जेन्ना हांव तेचे रोजार कोन्न येयलें, तेगे बर्थडे केक कातून सोगलें केलें, येयलीं, मागीर हांवें चोयलें जी तें सिच्युएशन उलयताली तें बंद केलें आनी ती म्हणपा लागली आपल्याक बोर दिसोलो. तें ना, हांव बरें आहा आनी भोंवता, बरी भोंवता. सो देवा आर्गां 77 इयर्स ओल्ड ती मुगे नेबर. सो देवा आर्गां ती देवान लांब आवक दिला आनी सो हें उतोरूय तिणें मानून घेयलें म्हण सो देवा आर्गां हेवूय आत्म्या पासत हांव हो एक सोल्स देवान साल्वार केला. आनी एशें कोन्न देव जायते टेस्टिमनीज आहाय सिस्टर. सो इट वील टेक टायम ब्रदरा माय वर्ड दिवपा आतां. सो देवा आर्गां देव जायतीं बरेंपण कोत्ता आनी मायटिली देव बायलीचा यूज कोता. भिनाका तूं टेस्टिमनी दी, तूं थँक यू भिनाका जीसस. भिनाका. जितली आमी टेस्टिमनी दिता तितली देवाक आमी आर्गां वखाणीन कितली आमकां थँक यू शिकयता. जीसस. दी डोंट वरी. सो देवाक आर्गां एशें कोन्न देव जायतीं म्हाका आनी मुगे घोरकारा यूज कोता. सो आमी आमकां टायम मेळटा तेन्ना जायते पाटी हांवें ब्रदरागे आयकिलां मिन्स जेन्ना प्रीच कोत्ता तेन्ना. सो आमी आमगेलें जें कितें आमी बरेंपण मेळ्ळां तें आमगेन बसपानी. सो आमी दुसऱ्यांचे ओतमे साल्वार करूं वचपाची चड गरज. आमी कितें कोत्ताय, जें जेवण आमकां ओतमीक जेवण जें मेळटा तें आमी घेवन धादोशी जायन रावों उपकारना. तें आमी दुसऱ्या तेगेली रूच आमी दुसऱ्यांक दिवपा जाय. दुसरे ओतमे जे सांडटाय ते साल्वार करपा जाय. आयज इवल स्पिरीट तो चड जाला आनी आमी तेकाच वयर काडटाय की जें आमगे चोलता भोंवताना तोंडार तींच उतरां येताय. सो देवा आर्गां आयज तर हांव ते ओतमे साल्वार कोन्ना जाल्यार देवा बोगले म्हाका एक हें आहा, जजमेंट डे म्हाका जबाबदारी आहा वय. सो हेक लागोन हांव जायते पाटी म्हाका उगडास येता बागे उतरांचो विन्संटा गेले. सो आमी हो वावर करपा जाय. आमगे प्रॉब्लेम्स नाय न्हू, आहाय घाराको जायतें काम, तोरी आसतना तें सोगलें फाटीं दवरून वयताय आमी आमगे वावरा सांगले म्हणटरी मुगे गोरकार आनी हांव वयताय देवागे उतर परगट करपाक. कोण वोसोकता दिसां पडला वो कितें जालां आमी तेंकां आदार दिवपा वयताय. रिसेंटली जस्ट दीस वीक सॅटर्डे हांव न्हू प्रेयर सर्विसा वयतालें आफ्टर माय वर्क. आनी म्हाका लेट जात म्हूण हांव पायलट कोन्न येयलें देवा आर्गां. आनी मोको चेंज ना पायलटा दिवपाक आनी पायलटा कोडेय चेंज ना. सो
तो पायलट म्हणपा लागलो हांव रोकडोच येता तुका दीत हिंगाच उब राव म्हणपा लागलो देवा आर्गां म्हणलें आनी हांव न्हू थिंगा रावलें एटलिस्ट मोर देन 15 मिनिट्स रावलें आनी रावपा ना ते गिना आसूं ब्लेसिंग एशें म्हण ते कांय सोडलें आनी हांव मुगे प्रेयरा अटेंड जालें देवा आर्गां आनी एवरी मंथ आमगे टायदींग आमी दिताय तेशें कोन्न हांवें काडलें मुगे टायदींग दिलें इवन मुगे घोरकारानूय दिलें आनी तो भाव येवंकू ना पायलट येवंकू ना सो जे दिसा आमी आमगे टायदींग दिलें तेन्ना जे म्हाका ते पायलटान दिवपा जें हांवें तेका सोडलोलें बट जें आमी हुंपलोलें तेज्यान देवान आमकां डबल पोर्शनान पोत तेंचो आयज दिलां हुंपिलां हे सायडीन पोतून देवान आमकां रातीको सांज जाता म्हणल्यार इन डबल पोर्शनान देवान आमकां तें दिलां सो देव आमगेले रिणां रावना देवा आर्गां ही म्हाका हे बरें दिसता वोंपपाचें आमी वोंपून येताय हे सायडीन देव पोत्तून हाडना बोत्ता इवन पयशांचे दुसरी वस्त हांवें आमी जायते पाटी एक्सपिरियन्स केला एश दिन येता तेश विथीन इवनींग द नेक्स्ट डे देव आमकां तें पोत्तून हाडना बोत्ता आमगे आयदनान हांव म्हाका इस बरें एक उमेद येता सारकी खुशालकाय आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यान दिताय ल्हानाच्या ल्हानांक दिताय देव म्हणटा तें तूं तेंकां दिना पूण आपल्या दिता सो हें हांव मोनान दोन जायते पावटी हांव दुसऱ्यांक आदार करपा वयता सो देवा आर्गां जायतें देव बरेंपण नवे वर्सा इट्स कितें म्हणटा तेका आशिर्वादान भरलोलें इट्स बिगिनींग जाता थिंगा पूण देवान आमकां जायतीं ब्लेस केलें इन द बिगिनींग सो हांव देवा आर्गां दिता जायते टेस्टिमनी पासत आनीकूय आहाय देवा आर्गां जायते ओतमे देव साल्वार कोत्ता सो जे जाग्यांनी खूंय भिरांत आयकयला थिंग वचून आमी देवागे उतर शेअर कोत्ताय तेंकां सोजमणी दिताय बरे भाशेन सो देवा आर्गां देवान आमकां हें देण दिलोलें पासत आनी थँक्यू तुमकां ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इली म्हाका संदी दिली देखून ही मुगेली टेस्टिमनी शेअर करपाक थँक्यू गॉड ब्लेस यू जेजू Praise Jesus. Thank you, Holy Spirit. थँक्यू सिस्टर शेअर केल म्हाका आर्गां प्रेज येजू कारगां येजू कारगां येजू कारगां बाय एलिजा तुवें ती गोवायकी दिली त्या मोटरसायकल पायलटाची आनी ताणें तुका ते मोडचे पोत्तून दिवंक ना पूण तुवें तो अपमान मानूंक घेवंक नाय ताणें म्हाका चोरल्यार ताणें कित्याक पोत्तून येवंक ना तूं आपलें प्रेम ना ना ब्रदर ना केली ना हांव तें घेवन बसून हांवें ब्लेसिंग एशें म्हण तेका ते सारकें हें केलें सारकें देखून हांव तुज्या गोवायकी वयर हांव एक शिकवण दितां पळय कोण म्हाका फटयता बरें फटयलां न्ही म्हाका पयशे दिना म्हज्यान म्हाका फायदो करूंक जाता कशे भाशेन ज्या मनशान म्हाका चोरला नागवयला हांव आतां म्हणटा सायबा ताणें म्हाका नागवयला जाल्यार चोरला जाल्यार हांव तें बीं कशें तुवें म्हाका दिलाय तें बीं कशें हांव ताच्या जिवितान रोवतां आतां जाणें कितें जाता तें जेन्ना तूं बीं कशें रोवताय आतां तो मनीस आतां तसोच उरतलो ना केन्नाच उरचो ना तो कितें तरी कोण तरी ताच्या जिवितान येतलो आनी ताका शिवर्थमान फोन करतलो येस येस वय ब्रदर हेंच म्हज्या मना येयलोलें आनी तुवें जें तें बीं घालाय तें तुका पीक अशें मेळटलें कित्याक तुवें आतां तो अपमान घेवंक नाय तुवें आतां तें पीक कशें कोणाच्या जिवितान तें बीं रोवलें तुका फायदो येस जातलोच ब्रदर वय आनी येयलें ब्रदर हांवें तेन्ना सो सीड केली न्ही तेन्ना इन डबल पोर्शनान येयलें बाय इवनींग म्हणल्यार येयलें सो सेम डे आमी मुगे घोरकान आनी हांवें सो केलें मिनिस्ट्रीन इन डबल पोर्शनान बाय इवनींग येयलें रोखडेंच थँक्यू जेजस Praise God. हांव तुमकां एक गोवायकी दितां हांवें तुमकां सांगलें एक सुमान पयलीं आमी कोणाच्या घरा गेलें ती जोंचार काडलोलो बी त्या बायलेच्या बायलेन कोणसून तिचो घोरकार एक्चुअली टायट आहलो जेन्ना तो पळयतालो कितें आपले बायलेक कितें जाता तें तो कितें करता जाणां तुमी सोत मानच्यान जेन्ना तिचे बायलेची डिलिव्हरन्स जालें तो आपल्या घरा भितर गेलो आनी कितले काडले 50,000 काडले 500 न्हय
50,000 काढले. आता भाव भयणीनो काढता आणि म्हज्या वंटीर घालता, म्हजे कडेन घालता आणि हांवें ताच्या तोंडांतलो वास पळयलो. तो सारको ना म्हणून. पण जाणे भाव भयणीनो, आमचो पवित्र आत्मो इतलो मोगाळ, इतलो काकुटकार, होय की ना? होय होय. ब्रदर. होय ब्रदर. म्हणटच जेन्ना तो सोरो पिवन येयल्लो, हांवें ताका सांगलें, पवित्र आत्मो तुजेर आसा, ताका 2-3 ग्लास एक जाग भरलो उदकाचो आनी जेजूचें रगत म्हणून हांव जेजूचें मांस खाता, जेजूचें रगत पियेता, तूं म्हजे भितर जियेताय, हांव तुजे भितर जियेतां, अशें ताका म्हणून आनी मागीर देंकोर केलें आनी ताका पिवंक दिलो. आनी जेन्ना तो पियेलो, पवित्र आत्म्यान ताका सामको ठुम करून जमणीर उडयलो. काबार केलो ताका सामको सकट सामको. हांवें म्हणलें आतां ताका भियेनाकात तुमी, ताका थंयसरूच दवरात. पवित्र आत्मा ताचें ऑपरेशन करता. आनी ताचे कुडीन हातान, हड्ड्यान खूब दूख आसली. उठ्ठा म्हणसर सुमार 15-20 मिनटां न्हिदलो म्हणजे पवित्र आत्म्यान ताका सामको स्लेन केलो. 20 मिनटांनी तितले म्हणसर बायलेचें डिलिव्हरन्स चलतालें आनी तो जेन्ना उठलो, ताणें हें आतां सगलें एक्चुअली तुमकां सांगू खरें म्हणल्यार प्रोसिजर सांगता. ताणें पयलें जेन्ना घडलेलें 20 काडले आनी दवरले तुजे कडेन. जेन्ना ताणें पळयलें ताची बायले आनीक 30 हाडले. आतां कितले जाले? 50. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना एक मनीस देवाच्या उतरांना देवाची काकूट ताका मेळटा आनी तो कितें कसलो थाराव घेता, तेन्ना तुज्यान तें दुडू तुज्यान घेवंक जाता? हांव विचारता तुमकां, तें दुडू घेवंक जाता? केन्नाच घेवंक जायना. केन्नाच घेवंक जायना. हांवें ताका सांगलें, हें तुजें दुडू दवर, तुज्या फामिलीक लागतली. हांव तुज्या दुडवांक लागून येवंक ना. हांव येयलां फकत तुका देवाचो मोग दाखोवपाक, देवाची काकूट दाखोवपाक. भाव भयणीनो, दारा कडेन पावता म्हणसर ताणें घातले. हांवें म्हणलें ना, तूं म्हजो अपमान करतलो. हें काड आनी तुज्या फामिलीक दवर. हांव कित्याक सांगता तुमकां, कित्याक हें कॉमेस करचे आदीं तो जेन्ना सूर मारून बसलोलो, बायल म्हाका म्हणटा, ह्या घरकारान म्हाका एक पयसो पासून दिवंक ना. हांव सगलें म्हजें घर चलयतां, दुसऱ्यांक वांट्टा पयशे, म्हाका आजून पासून दिवंक ना. आनी कितें घडलें जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें तें दुडू घेवंक ना. पूण दुसऱ्या दिसा बायलेन म्हाका फोन केलो म्हणून पयले फाट घोरक्यान गेलो बाजारान आनी नुस्तें हाडलें. केन्नाच कांय हाडना, हांवूच काडटा सगलें, कित्याक ती काम करता. आनी आयज सकाळीं ताणें म्हाका 15,000 दिल्यात. जेजू 15,000 म्हज्या घरकारान दिले. हांवें म्हणलें जेजूक आर्गां, जेजूक आर्गां. मोग तुज्या फामिलीक पयलो दाखय, दुसऱ्यांक दाखयना, प्रिचराक पयलो मोग दाखयनाका, इगोर्जेक मोग दाखयनाका, तुज्या फामिलीच्या लोकांक पयलो मोग दाखय. फामिलीच्या लोकांक, तुज्या घरकाराक, तुज्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय जाल्यार बायल म्हणटा हांव लोन घेतली आनी घरकारा कडेन दुडू हात ते प्रिचरा कडेन दिता, आपल्या भुरग्यांक पासत दिना आनी प्रिचर पयशे दुडू घेतलो. भाव भयणीनो, कितले फाटी पवित्र आत्मा आमकां कशे भाशेन शिकयता. ताळणी आतां तुज्या हातान दिल्या जाल्यार तुज्या व्हरोंक जायना. पवित्र आत्मा जें सांगता तेंच करपाचें. तांच्या फामिलीन एकवट आनी तांच्या फामिलीन मोग जाय, तांच्या फामिलीन पेकोवणी जाय आनी ती पेकोवणी तांकां मेळ्ळी म्हणून हांव जेजूक आर्गां वाखाणण्यान दिता. हालेलुया. जेजूक आर्गां. Hallelujah. Praise God. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. ब्रदर सिस्टर एलिझान आतां ते पयले टच सांगलो शेअर केल्लें तशें म्हाका एक समथींग सिमिलर एश घडलें फ्यू मंथ्स अगो. आमगे एक आंटीगे बर्थडे आसली आनी आमकां घराको कितें ऑर्डर करपा जाय आसलें. तो आमी मागीर स्विगीयाक कॉल केलो. स्विगी ओ कितें म्हाका फुडें ना, झोमॅटो कितें तरी. आनी आमी चिंतलें जेवण ऑर्डर करया म्हणून थोडें कितें.
भायर अशी न्ही घराको हाडया म्हणून आनी तो नंबर मुगे घोवाक ऑनलायन मेळ्ळो युजली तो अशें करून सोदिता आनी आमी ते कॉल करता रेस्टॉरंटाक मागीर ते दीस त्या रेस्टॉरंटाक कॉल केलो त्या नंबराचेर आनी त्या मनशान आन्सर केलो म्हणजे एज इफ ही इज द रेस्टॉरंट ऑर्डर घेवपा मॅनेजर असो आनी हांव तेका कितें विचारता हे भाशेन दितलो तूं पनीर एश कोत्तलो वय तुका जाय ते भाशेन कोत्तलो म्हणजे तो अशें करून हिंदीन सांगो लागलो वय तेशें आनी हें बरें आसता सगलें हांव एकदम जेन्युअनली सांगो लागलो की तूं हांयन चोय बरो लागतो हें तें आनी डिस्कावंट आनी हांवें चोयलें की तेणें ते टोटल येता 2000 येवपा तो फकत 1500 येयलो मागीर हांवें तेका आनको विचारलें चोय तूं हे डीश गायले न्हू कित्याक म्हाका कितें दिसलें तेणें म्हाका ओन्ली एक तें प्रायस चार्ज केलो ना दिसलें मागीर तेका हांवें रिमांयडर दिलें तुवें हे आयटम गायला न्हू म्हण अशें हांवें सगळें चार्ज केलां न्हू म्हण सो तेणें म्हाका सांगिल्लें वय वय सगळें केलां एक्चुली वय कित्याक हांवें सांगिल्लें एक्चुली चड येवपा न्हू अमावंट अशें कितें म्हणलें हांवें तेका बट फकत टोटल हितू येयला तुवें सगळें इन्क्लूड केलां न्हू विचारलें मागीर तो म्हणून लागलो सगळें इन्क्लूड केलां बट तुका हांवें बरो व्हडलो डिस्कावंट दिल म्हणून लागलो लायक फर्स्ट टायम घेयला समथींग अशें म्हणलें तेणें तो व्हडलो डिस्कावंट दिल म्हणून लायक मागीर हांव म्हणटा आनी हांवें तेका गॉड ब्लेस बी म्हणलें जालें आनी मागीर तो म्हाका अशें करून गायड करूंक लागलो पेटीएमाचेर कितें करून करपा तें आनी हांवें केन्ना सदां मुगे घोव कोत्ता आनी ते दीस फर्स्ट टायम हांवें केलें पेटीएम ते गुगल पे गुगल पे सॉरी गुगल पे हांव करूंक लागलें आनी मागीर कोत्ता हांवें चोयलें की पेमेंट गेलें मुगे 1500 बट तो म्हाका सांगो लागलो की हें तुगे पेमेंट आजून गेलें ना आनी फकत रेजिस्ट्रेशन जालां आनको क्लिक कर म्हणून लागलो 1500 पे बट तेन्ना म्हाका एशें स्ट्रायक जालें की नो पेमेंट ऑलरेडी केलां आनी हांवें तेका स्क्रीनशॉट धाडलो शेअर केलें शेअर करूंक जाता ऑप्शन हांवें सांगलें चोय धाड जालें म्हणून तो म्हणून लागलो ना 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 तो हें जालें ना आतां नेक्स्ट टायम कोत तेदोन जातो म्हणून तेणें बट तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें जस्ट स्टॉप इट हियर आनी हांवें बेगीन मागीर घोवा पयलें तो कामाचेर बिजी आहा म्हूण हांव कोत्ता ही ऑर्डर प्लेस एनिवेज मागीर घोवू येयलो आनी तेदो आमकां कळ्ळें की दीस इज लायक अ फेक नंबर म्हणून आनी देन वी डिडंट लायक थिंगा मागीर गोवन स्टॉप केलें मागीर आमी तें कितें बँक आबा फोन केलो कॉन्टेक्ट केलें तेमी सांगलें इट्स ऑलरेडी गॉन फ्रॉम युअर अकाउंट इट्स ओके बट ते मनशा म्हाका तेदोना लायक आयडियली हांव कितें कोत्ता आसलोलें पयलें जेन्ना उतरां उडोवंक नाहली maybe I would have cursed that person की तेका केन्ना बरें जाय आसना ते पयशे एशें कोत्ताय आमी लायक यू नो मुट्टाय बट त्या टायमा हांवें तेका रिप्लाय करीत रावलें तेका आनी तो हुंयच कोण तो हांव कांय नोको वीच फेथ कितें तेका भावार्थ कोण हांव नोको बट I kept on sending him messages like तूं देवागे भुरगो एश कोन नाका यू नो एंड लीव हें सगळें सोडून दी एसो मेसेजीस हांव धाडूंक लागलें येस वन्स आय मस्ट हॅव टोल्ड हिम की रिटर्न माय मनी म्हूण आनी इन द मायटी नेम ऑफ जीसस ते कितें कितें देवागे उतरून मुडीत रावलें बरोयत रावलें हांव तेगे सायडीन कांय रिप्लाय येयलो ना बट माय डिझायर वॉज तेणें जें म्हाका केलां गोईंग फॉरवर्ड तेणें आपल्यागे ही वाट सोडपा जाय म्हणून आनी पवित्र आत्म्या आय जस्ट had that desire that day and I believed and तेन्ना बिलीव केलें की पवित्र आत्म्या तूं तेका केसोय कोन्न तूं हात लायता म्हूण and he will leave these old ways म्हूण so I just like म्हाका उगड आसलें ते पायलटा सांगिल्लें ते जाणा and I just believe की someday yes पवित्र आत्म्यान तेका हात लायन ही Jesu मातसो Kargam. चेंज केलें आसतलें म्हूण but I didn't have any ill feelings for him I just wanted him to turn and repent from these ways you know ते मुगे डिझायर आहलो त्या दिसाक Jesu Jesu Kargam. Karga. But the old me, I would have not done that. हांव मुट्टा आसलोलें की ते केलें तो बरो भोगपा ना. I would have done that. तेशें कितें मुट्टा आसलो. But this time it was different. Praise God. Jesu Praise Karga. God, praise God. Praise God. कितले फाटी आमच्या जिवितान सोयतान लोकांक उजार कोत्ता आमकां अपमान हाडपाक Praise God. ऑफेन्स हाडपाक आनी ते Hmm. अपमान जो येता आमकां सगळें देवाचें बंद जाता देव आमचें बंद करिना पूण आमच्या अपमाना वरवीं आमी देवाचें सगळें बंद करता म्हणटच जेन्ना कोण आमकां अपमान करूंक येता म्हणजे सोयतान तांकां वापरता उजार कोत्ता आमकां अपमान दिवपाक आमच्यान तें कन्वर्ट करूंक जाता आमच्या फायद्याक तांच्या फायद्याक आमच्या फायद्याक आनी आमी सैतानाकू अपमान करूंक जाता हय सारकें सारकें सैताना अपमान सैतानाक खट मारून सामको पयस धाडपाचो आनी जर आनी दवरपाचो न्ही अपमान न्ही तांकां सामको उजो लावन सामको पवित्र आत्म्याच्या उज्यान सामको ताका धाडपाचो Praise God. तेजो कारण Jesu Karga. तेजो कारण व्हेरी नायस
एलिजा आणि फ्लावीची टेस्टमनी आमकां कितें शिकयता पळय. कोण आमचेर अपमान करून येता पूण आमी ते अपमान घेवचे स्वतेक आमच्यान ते आतां आमच्या फायद्याक हाडूंक जाता. आमी तें बी कशें तांच्या जिवितान पोतोवंक जाता, रोवंक जाता. येशू कारका. Amen. तेचो कारणां विन विन सिट्युएशन सारकें. तांकांय फायदो आमकांय फायदो. प्रेज गॉड. तेचो कारणां. आनी कोण हा आमची बाय एफ्रन आयल्या दुबयसान. मिस्टर एफ्रन जेजू कारगां. ब्रदर जेजू कारका सगळ्यांक जेजू नवे कारका. येशू वर्स कारका सिस्टर एफएन. हॅपी न्यू इयर टू यू. हॅपी न्यू न्यू इयर. इयर. You too, sister. म्हणटच कितें खबर दुबयसान आमकां कितें सांग जी गोवायकी. सिस्टर सांगत आसता म्हाका एक उगडास येयलो. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जायतो तेंप जालो ना, जायती वर्सां जाली. ओके. एक दीस कितें जालें, सुपरमार्केटासान हांव सुपरमार्केटान गेलोलें आनी सुपरमार्केटासान येतकच चोयल्या तेणे म्हाका बील कोन्न दितकच पयल्या ते 5 दिराम तेणे उणी दिले. ओके. तर हांवें कोन्न चोयल्या तेगे 5 दिराम उणे आहाय म्हणटी ना 5 दिराम उणी 5 दिराम तेणे म्हाका सुबेज दिले. सॉरी या 5 दिराम तेणे म्हाका सुबेज दिले तरी घराक वयन चोयल्या तेगे 5 दिराम सुबेज आहाय. हांवें म्हणलें 5 दिराम म्हाका तेगे सुबेज कित्याक जाय. हांव पोत्तून चलोन वयतलें आनी तेगे ते पयशे पोत्तोन 5 दिराम दितोलें. आनी काडले भुरगीं म्हणपा लागलीं मामा तूं कित्याक ते पयशे पोत्तोन दिता 5 दिरामा लागून तूं चलोन वयता सुपरमार्केटाक. हांवें म्हणलें ना तेगे पयशे म्हाका कित्याक जाय तर आमी ते पोत्तोन दिवपा जाय म्हण सांगिल्लें आनी हांव ते पयशे घेवन गेलें सुपरमार्केट. आनी तेगेले अन्न दिले आनी तो हितू हुशार जालो. तो 5 दिराम पासून तुका सुबेज घेयलो ते तूं ते पोत्तोन येयलें म्हण. हांवें दिले आनी थँक्यू म्हणलें आनी हांव येयलें आनी तेणे म्हाका सांगिल्लें थँक्यू म्हणपा लागलो. आनी सायेसा म्हणल्यार कितें जालें की हांव आनी दुसरे कडेन शॉपिंगा थिंगा मुगेलें 500 नोट थिंगा बॅगांत मोबायल काडटा आसतना 500 नोट मुगे पडलें 500 तर म्हाका खबर ना 500 नोट्स पडले म्हण शॉपिंग मॉलां. तर हांव काल आनी येयलें आनी सायेसा म्हाका मागीर उगडास येयलो. आरे बॅगान ते पयशे 100 दिराम्स. तर हांव शॉपिंग मॉलांत व्हडली जाल्यार ते पयशे मेळटले. तो टायम जाला आतां 4-5 hours पावलें. तर हांव गेलें आनी हितून गेलें शॉपाचेर चोयल्या ते पयशे मुगे वयल्या लोक शॉपिंग कोन्न गेलो ते पयशे तेच जाग्याचेर पडले कोडे म्हणल्यार लोकांनी ते वाडयले आसतले पूण कोणें ते पयशे काडूं नये. पूण तेजे वयल्यान म्हाका एक शिकवण मेळ्ळीशी की हांव सकाळ 5 दिराम सुबेज दवरले ते हांव चलोन हितू पयस गेलें आनी ते सुपरमार्केटान तूं मनशागे हांव ते पयशे तुगे 5 दिराम म्हाका सुबेज पावले म्हण दिवपा गेलें. पूण देवान मुगेलें 500 नोट थिंग पडलोले आनी हांव 4 वरांनी ते सोदूं वयता तो 500 नोट तेच शॉपाचेर. लोक जायतो शॉपिंग कोन्न गेलो पूण 500 नोट तेच जाग्याचेर आसलो. जेजू कारका. Amazing, sister. Praise God. Yes. जेजू कारका. Praise God. Praise God. त्या 500 दिरामाचेर तुजेंच नांव बरयलें आनी कोणाक हात लावंक जायनासलो तेजेर. जेजू कारगां. जेजू कारका. जेजू कारगां. ब्युटिफुल ब्युटिफुल. जेजू कारगां. बाय जसिंता पुना थान कितें आहा? जेजू कारगां. ना ब्रदर. जेजू कारगां. जेजू कारगां. अविला, मोनिका, परपेचुआ, तुमची काय गोवायकी ना? जेजू कारगां. कितें तरी घडलां आमच्या जिवितान, वय की ना?
ल्हान तरी कितें घडलां पळय जितली आमी गोवायकी दिता आमकांच फायदो जाता कित्याक जितली आमी देवाची मोहिमा देवाचें बरेंपण आमी सगळ्यांक सांगता देव आमकां दोबरात तिबरात आमकां बेसांवनी भरता कित्याक जितली आमी गोवायकी दिता आमकां फायदो मेळटा कित्याक आमी तें बी रोवता देखून हांव सांगता सगळ्यांक फकत दुडवांनी आनी आमच्या खाणा वरवीं आमी तें रोयना पूण आमी जेन्ना गोवायकी दिता तेन्ना खरेपणी आमी रोवता कितें देवान आमच्या जिवितांत केलां तें आमकां फायदो मेळटा दुसऱ्यांक फायदो मेळटा आमच्या गोवायकी वरवीं आनी आमकांय फायदो येसू कारगां येसू कारगां जाता गोवायकी दिवपाक जाय बाय पपेचुआ येसू कारगां म्हणटच आमी कितें करया आतां कमेंस करया Yes, brother. रिकॅप हाय ना brother. लास्ट टाइम कांय जावंक ना टिचींग जावंक ना जाल्लें, praise God. आमी आतां रिकॅप करपाचें बंद केलां आतां कोण करिना रिकॅप जेजू कारगां म्हणजे कितें आमी कालच्या बुधवार दीस कितें आमी उलयलें हांव म्हाका सांगात कसली शिकवण जाली कालच्या बुधवार दीस आमी थोडो डिस्कस करया मागीर फुडें वचया कितें डिस्कस केल्लें आमी विसरल्यात तुमी Praise God. कांयच आमी शिकोंक ना कालच्या बुधवार दीस जेजू कारगां बरें आमी कमेंस करया आमी आतां नव्या वर्सान पळय की ना Hय, brother. 2024 वर्स जेजू जल्मान ह्या संवसारान येवन 2024 वर्सां म्हणटच म्हाका दिसता की आयज आमी ह्या नव्या वर्साची आमी नव्या वर्सान म्हणून आमी शिकवण करया कशे भशेन देवान सगळें नवें केलां ओके सगळें नवें केलां म्हणटच आमचे कडेन पोन्न्या कोराचो स्क्रिप्चर आहा आमचे पोन्न्या कोराचो स्क्रिप्चर घालूंक घालता जाता ब्रदर घालता वय ओके इजायास प्रवादाचो 43 वोड 19 आयजा 43:19 आयजाया 43:19 वाचूया वय व्हरोन येता एक रस्तो करता इजायास प्रवादाचो 43 वोड 19 आमी खूब जाणी वाचला हो आमी खूब पाटी हाचेर नियाळूय केला होय की ना Hय, brother. Praise God. वाचूया पळयात एक नवें कर्तूत हांव करूंक वेता तें घडोवन येता दिसना तुमकां होय अरोण्यांत हांव एक रस्तो करतां पडोवंक जमनींतल्यान नदी व्हांवोशी करतां जेजू कारगां देवाचें उतर कितें म्हणटा पळयात एक नवें कर्तूब हांव करूंक वेता तें घडोवन येता दिसना तुमकां म्हणटच हांव तुमकां विचारतां इजायास प्रवादी जेन्ना हें बरयता हें कितें बरयलां ताणें तो म्हणटा देव एक नवें कर्तूब कोत्तलो म्हण हें बरयता वय की ना
आणि फुडें कितें म्हणटा, ओराण्यांत हांव एक रस्तो कोत्ता आनी पडोंग जमनींतल्यान जमनींतल्यान नदी व्हांवोंक शीत कोत्ता. ओराण्यांत केन्ना नदी व्हांवता? हांव विचारता तुमकां, केन्ना तुमी आयकलां एका ओराण्यांत उदक आसता, नदी आसता ओराण्यांत? तुमी केन्ना आयकलां? बागा बीच आसतलें, बागा बीच. पूण ती जर ओराण्यांत न्ही, ते दर्या पडें. पूण हांव विचारता, केन्ना तुमी आयकलां की ओराण्यांत एक नदी वता उदकाची? ना, केन्नाच ना. पूण देव म्हणटा, इसायास प्रवादे वरवीं म्हणटा, पळयात एक नवें कर्तूब हांव करूंक वेता. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, हांव विचारता तुमकां, केन्ना केन्ना तो नवें कर्तूब करता म्हणटा, केन्ना? जेन्ना आमी आदली वस्तू उगडास करिनात आनी न्याय बदलप करून हाडटा, वायट आमी सोडून दिता तेन्ना न्याय जिवितान भितर सरता तेन्ना. पूण ताचे फुडें तो म्हणटा, ओराण्यांत हांव एक नदी व्हांवोन शी कोत्ता. म्हणटच आमी जें सांगता तें आमी एके भाशेन एक बरोबर आमी चिंतुया. जेन्ना देव म्हणटा हांव एक सगळें नवें कोत्ता आनी ओराण्यांत एक नद्याची वाट कोत्ता, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हज्या भयणीनो, की जें प्रवाद्यान बरयल्लें 700-800 वर्सां जेजू येवचे पयलीं, जेजून आतां ही वड घडोवन हाडल्या. ही वड घडोवन हाडल्या. हांव विचारता तुमकां, केन्ना घडोवन हाडल्या ही? केन्ना घडोवन हाडल्या? खुर्सार मेलो तेन्ना. खुर्सार मेलो तेन्ना. म्हणून खुर्सार मेलो तेन्ना ताणें कितें केलें? कशे भाशेन ताणें नदी हांगा म्हणटा ती ओराण्यांत एक नदी व्हांवोशी केली? कोण म्हाका सांगूंक शकता? जेन्ना आमी नवें वर्स कॉमेस कोत्ता आनी खूब फाटी लोक हें शिकयता, तो म्हणटा देव सगळें नवें कोत्ता. कित्याक? कॅलेंडर चेंज जाला म्हणून. 23-24 जाला, 2023-2024 जाला. हांव तुमकां खरें सांगता म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, बाब डॅरिकूय येयला आतां. जेजू कारगां. बाबा डॅरिक, जेजू कारगां ब्रदर. जेजू कारगां. हांव समजलो, हांव सुभागी ह्या क्लासीन सगळे भयणी बरोबर, तूं आतां सुभागी भयणी बरोबर. जेजू कारगां. हांव सदांच चिंततालों इतलीं वर्सां, म्हणजे देवाच्या उतरान येना फुडें न्हय, तेचे पयलीं, की जेन्ना नवें वर्स येता, पोन्नें वर्स येता, आतां नव्या वर्सान सगळें बरें जातलें, वय की ना? कितलो लोक, हांव तुमकां खरें सांगता, जेन्ना 31st येतालो आमी चिंतताले, 31st खंयच्या दासाक वचपाचें, आनी मागीर तिचो मिडनायट काउंटडावन जातालो. 10, 9, 8, 7 आनी 0 जाल्यार हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर. सगळे लोक खोशी, टायट जाला, हॅपी न्यू इयर. भाव भयणीनो, कॅलेंडराचो डेट काबार नवो येयला म्हणून सगळें नवें जायना. खूब लोक सजमता की आतां 23 काबार जाला म्हणून आतां 24 आमचो बरो जातलो म्हणून. जो कोण जेजूचेर बावाट धरता तो डेट पळयना. कित्याक एक वस्त गरजेची आमकां सजमणी मेळटा.
ज्या दिसा आम्ही जेजूक आमचो सोमी देवन सरवणार मानता तो वर्साचो निमाणो दीस जावं ओ वर्साचो जुनाचो म्हयनो जावं सोमार जावं ओ सोनवार जावं ज्या दिसा आम्ही जेजूक आमचो सोमी देवन सरवणार मानून घेता त्या दिसा आमच्या जिवितान सगळे नवे घडून येता Hallelujah. Praise God. जेसू प्रार्थना. खूप लोक समजता की नवे वर्स येयला म्हणून आता देव आमकां आनीक बेसांग दितलो पोरण्या वर्सान इतलें बरें जायना आता नव्या वर्सान बरें देखून सगळ्यांक लोक म्हणटा कितें म्हणटा हॅपी न्यू इयर म्हणून कितें हो वर्स आमकां बरें जावं पोरणे वर्स इतलें बरें जावना ह्या नव्या वर्सान आमकां लोक देव आमकां कितें बरो करतलो देव तुका कांय करचो ना कित्याक जें करूंक जाय जाल्यार ताणें केलां 2000 वर्सां पयलीं जेजू वरवीं होय की ना म्हज्या भाव भयणींनो Yes, praise God. जे Yes, brother. जेजून नवे करूंक जाय आसलें 2000 वर्सां पयलीं खुर्सार आमचो जागो घेवन मरोन पुनून जेवन जावन सुर्गीच्या बाबा कडेन वचोन पवित्र आत्मा आमचे कडेन धाडून ताचे भावात धरून दवरल्या उपरांत तेन्ना आमचे भितर ताणें सगळें नवें केलें आनी म्हाका आतां गरज फकत ताच्या उतराचेर भावात धरूंक आनी जें ताणें तयार केलां तें म्हज्या जिवितान हाडूंक भावार्था वरवीं आता आमी हो स्क्रिप्चर हांव आतां मातसो इंट्रोडक्शन दिता जो म्हाका पवित्र आत्मा सांगता ताजे उपरांत आमी दुसरो स्क्रिप्चर वाचया नव्या करारान वाचया रेवलेशन्स 21 वर्स नंबर 5 प्रकाश. जुआंव जेन्ना ताका पवित्र आत्म्यान कितें दाखयलें आनी ताणें बरयलें कितें बरयलें रेवलेशन 21 वर्स नंबर 5 उपरांत शिंवासनार बसलोलो आसा ताणें म्हणलें पळयात सगल्यो वस्तू हांव नव्यो करतां ताणें म्हाका आनीकूय सांगलें हें बरोवन दवर कित्याक ही उतरां खात्रेचीं आनी स्वताचीं जेजू कारगांव म्हणटोच जुआन पॅटमॉसाच्या आयलंड ऑफ पॅटमॉस ताका थंयचो रेवलेशन मेळ्ळें आनी ताणें जेजूक पळयलो आनी जेजूक ताणें खिचर पळयलो शिमोनासर बसलोलो शिंवासनार शिवासनार बसलोलो वो जेजू ताणें पळयलो जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो तो मनशा भाशेन आसलो जेजू पूण वो जेजू ताणें पळयलो तो सिस्टर्स आयकूं येता तुमकां ब्रदर Now, म्हाका दिसता म्हगे स्क्रिनी प्रॉब्लेम जालो म्हण I thought mine, praise God. प्लीज गॉड परतून येता ब्रदर लॉग आउट जाला न्हू Yeah, praise God. Thank you, Jesus. Yes, He's back. जेसू कारगांव yes. जेसू कारगांव ब्रदर प्लीज गॉड Praise God. ब्रदर
जेजू होय कारगा ब्रदर होय जेसू जेजू कारगा कारगा जेसू कारगा प्रेस गॉड सगळ्यांक आयकूंक जाता होय होय ब्रदर ब्रदर आता येता कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा पळयात आमी जेन्ना इजायास प्रवादान जे बरयल्लें तेन्ना पळयलां की देव इजायास प्रवादा वरवीं म्हणटा हांव सगळें नवें करतलों हांव ओराण्यांत नदी उदकाची तयार करतलों पूण जेन्ना आमी रेव्हलेशन 21:5 आमी वाचता आतां जेजू मरोन स्वर्गार गेला होय की ना आतां जेजू स्वर्गार गेला आनी तो आतां जिवां कडेन उलयता आनी म्हणटा पळयात सगल्यो वस्तू हांव नव्यो करतां म्हणजे कितें म्हज्या भाव भयणीनो सगल्यो वस्तू नव्यो करता म्हणजे कितें जो कोण ताजेर भावार्थ धरता ताका ह्यो सगल्यो वस्तू त्यो नव्यो करता आनी भाव भयणीनो हे सगळें जे नवें जालें हें केन्ना जालें आमी म्हणलां जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो पुनरुज्जीवन जालो सुर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसोन थंयसर ताणें मागीर पवित्र आत्मो धाडलो होय की ना आतां कशे भाशेन हें नवें जालां तें आमी शिकोवया कशे भाशेन कितें नवें जालां कशे भाशेन तें सगळें नवें जालां आनी कशे भाशेन आमी आतां 2024 जावं 25 जावं 26 जावं आमी हांगा वाचोन उरत जाल्यार जेजू पुतून येना जाल्यार आमी हांगा अजून ह्या संवसारांत आसा जाल्यार कशे भाशेन एक दीस आमी एक नवो दीस कहो नवी कृपा नवो मोग नवी काकूट देवाची आमकां जी मेळटा सदांकाल ती कशे भाशेन आमी अनुभवूंक जाय आमच्या जिवितांत ती आमी पळोवया जेजू कारगा जेजू कारगा म्हणटो दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5 2 Corinthians chapter 5 verse 17 आमी पळोवया दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5 वोड 17 आमी वाचूया म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती एक नवी रचना पोरमोणे तें गेलें पोन्ने तें गेलें आतां सगळेंच नवें हें सगळें देवा कडसून आयलां जेजू सॉरी कारगा ब्रदर हांवें दुसरें 18 वाचलें वद बरें नो प्रॉब्लेम 18 वाचूंक जाय म्हणटो 17 वोडेन जेजू कितें म्हणटा आतां कितें पोन्ने तें गेलें म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना होय की ना येस ब्रदर म्हणटोच हांव विचारता तुमकां आमी सगळीं जेजूच्या एकवटान आहात एकवटान आहात की ना तुमी म्हजे कडेन उलोवंक सोदिना नायस बाय मारियान सांगलां हांव जेन्ना येतो पळय तुमी म्हजे कडेन उलोवपाचें न्हय म्हणून होय आसात ब्रदर म्हणटच हांव विचारता देवाचें उतर म्हणटा म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना सारकें होय म्हणटच हांव विचारता आमी एक जेजूच्या एकवटान आहात सगळीं आहात होय की ना म्हणजे आमी एक नवी रचना होय की ना आमी नवी रचना जाल्यार अजून पासून आमी पातक करता होय म्हणटोच आमी एक नवी रचना जाल्यार आमी एक नवी रचना खिंचून जाल्या आत्म्यान आमच्या ओतम्यान होय की ना होय आमचे कुडीन आमच्या मनान आमी एक नवी रचना जावंक ना हांव मोठो आसलो जाल्यार 2023
ह्या नव्या वर्सान हांव बारीक जातलो जायत जायत फास्टिंग करीत जाल्यार जायत चलोंक पड लागत जाल्यार जायत जायत समजा कोणे जेजू ओकोंक ना ह्या वर्सा 2024 जेजूक ओपना तो एक नवी रोचना जावंक तो मोठो आहा समजा तो एक मोठो मनीस जेजूक आतां आपलो सोमी दिवान सोडूंडार मानून घेता जेन्ना तो आतां मोठो जाला तो मोठो आहा आनी तो जेजूक आपलो सोमी दिवान सोडूंडार मानून घेता तुमकां कितें दिसता तो आतां बारीक जातलो जेजूक सत मानला म्हणून किंतोर बदलाव जाला ताजो आत्म्यान समजा तो एकदम कितें म्हणटात तो सामको अकलान बरो नासलो तो स्टुपीड मनीस आसलो सामको कितें करता सारके भशेन करना कितें अशें करता पूण ताका तो आतां जेजूक सत मानता जेजूक आपलो सोमी दिवान सोडून मानता तो आतां एक नवी रोचना जाता तो आतां नवी रोचना जाला म्हणून आतां खूब जाणमायेन बगतलो हांव विचारता तुमकां मोठो जाल्यार बारीक जावंक जाना पूण पिसो आसलो जाल्यार पिसो म्हणना स्टुपीड कितें म्हणटात ताका स्टुपीड आमचे भाशेन स्टुपीड कितें म्हणटात आमचे भाशेन कितें उतर आहा स्टुपीड कितें उतर आहा ओके आमचे भाशेन सोडात कोण स्टुपीड आसलो पूण आतां ताणें जेजूक आपलो सोमी दिवान सोडूंडार मानला ताजे उपरांत स्टुपीड आसतलो जेजूक सोमी दिव मानला उपरांत मनाची नवसुरणी करूंक जाय व्हेरी गुड म्हणटोच गोंय जे नवे जाला तुम्ही म्हणल्या ते भाशेन नवे की जाला म्हज्या आत्म्यान म्हजो आत्मो नवो जाला देखून ताका इंग्लिशीन म्हणटात बॉर्न अगेन आमी आतां एक नवी रोचना जाल्या आमचो एक नवो जल्म जाला आनी जो नवो जल्म जाला आमच्या आत्म्यान आमी आतां कोणा भाशेन जाल्या आमच्या आत्म्यान जेजू भाशेन एक्झॅक्टली लायक जीसस म्हणजे जे भाशेन जेजू आपल्या आत्म्यान आसा ते भाशेन तूं आनी हांव आमच्या आत्म्यान तेच भाशेन आसा आनी भाव भयणीनो पोरण्या करारान आनी नव्या करारान फरक कितें आहा कोण म्हाका सांगूंक शकता पोरण्या कराराचो लोक आनी नव्या कराराचो लोक फरक कितें डिफरन्स कितें आहा पोन्न करार कायदे पाळटाले ते बरें आहा ते कायदे पाळटाले आमी बावट जाता पूण खरें म्हणल्यार फरक डिफरन्स पोरण्या कराराचे आनी नव्या कराराच्या मनशा मदें हो व्हडलो फरक हो डिफरन्स हो जे नवे आहा ते कितें पवित्र आत्मा सारखे म्हणले तुम्ही पवित्र आत्मा आमचे भितर जी येता खूप पाठी आम्ही जेन्ना कोमियां घेता इगोरचे कांतार आयकता म्हाका अजून ट्यून येना जेजू म्हजे भितर जियेता हो एक कांतार हा ना आमी इंग्लिशीन करताले गॉड इज ड्वेलिंग इन माय हार्ट सारखे न्ही येस येस आमी कांतार करता गॉड इज ड्वेलिंग इन माय हार्ट केन्ना कोमियां घेतकूच कोमियां गेले उपरांत मीस जाले उपरांत पाद्री म्हणटा वचूया क्रिस्ताचे शांतीन वचूयात आनी वसात भायर वेचकूच तो क्रिस्त आमच्या भितर आमी कांतार करतले माय गॉड इज ड्वेलिंग इन माय की तो इगोजेनूच गॉड इज ड्वेलिंग इन माय हार्ट भायर गेले उपरांत गॉड इज नॉट ड्वेलिंग इन माय हार्ट अशें जाता ना म्हणजे बाय फ्लावीन आतां बरे भाशेन म्हणलें म्हाका जाय म्हज्या मनाची नडसुडणी करपाक वय की ना आनी पोरण्या कराराच्या आनी नव्या कराराच्या लोकांमध्ये हो फरक जावन आसा की पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता
आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचे मंदिर. पोन्न्या कराराच्या लोकांमध्ये पवित्र आत्म्यान रावंक जाय नासले, कित्याक आजून पासून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो. आनी भाव भयणीनो, आमकां ह्या नव्या करारान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मो जेन्ना आमचे भितर हा तेन्नाच की आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आयकतात तुमी? येस ब्रदर. पळय, डेट चेंज जावन इगोर्जेक वचोन चड मागणे करून उपास करून, आतां थोड्या दिसांनी फुडल्या म्हयन्यात 14 तारखेर आतां शिशेचो बुधवार जातलो, वेश वेनिसडे. मागीर आमी 40 दीस नाताळांचे बरोबर मागीर उपास करतले, मागीर स्टेशन सुद्दां क्रॉस करतले. खूब लोक तेंच करतलो, सगळो हें करता म्हणून देव मुजेर आतां म्हजी पातकां बक्षितलो. ज्या दिसा हांवें जेजूक सोमी दिवन सरोंडार मारला ताणें म्हजी कालची, आयची, फाल्यांची आनी सगळीं पातकां ताणें बक्षिल्या. होय की ना? म्हणटच आतां पवित्र आत्मा म्हजे भितर हा जाल्यार पवित्र आत्मा म्हाका केन्नाच सोडिना. ताणें सगळें म्हज्या भितर म्हज्या आत्मा म्हजो नवो केला. आनी देखून भाव भयणीनो, कितें म्हणटात तो सांत पावलो घालेसकारांक काय बरे भाशेन बरयता. आनी गरज आमकां हें उतर शिकपाक. घालेसकारांक 2 विसवोर Galatians chapter 2 verse 20 word 20. पळय आतां कितें म्हणटा तो. घालेसकारांक 2 word 20. पळय कितें सांत पावलो म्हणटा. आनी आमकां ह्या उतराची सोजमणी आयज मेळत जाल्यार भाव भयणीनो, हें नवें वर्स वय आमी चिंतुया की आमी ह्या संवसाराच्या भाशेन हें नवें वर्स जालां. आमी सगळे पोन्ने पाटी धरया, पूण आमी पळया कशे भाशेन सांत पावलो आतां ज्या दिसाक तो जेजूक आपलो सोमी दिवन सरोंडार मानता ताचें नवें वर्स कमेस जालां. आनी तें नवें वर्स आतां सगळें ताच्या जिवितान नवें जालां. देखून तो घालेसकारांक 2 word 20 कितें म्हणटा तें पळया, वाचुया आमी. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हज्या असोक्त मनशा सैबांत हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर बावार्थ धरून हांव जियेता. जेजू कारगा आमचे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना हें ट्रान्सलेट केलां बरे भाशेन सारकें ट्रान्सलेट करून, कित्याक तो म्हणटा म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर भावार्थ धरून हांव जियेता. हांव जेजूचेर भावार्थ धरून हांव जियेना. देवान म्हाका जेजूचो भावार्थ दिला. I live by the faith of the Son of God. आमी किंग जेम्स वर्जन पळयत जाल्यार सांत पावलो ओरिजिनल वर्जन सांत पावलो बरयता की हांव आतां जेजूच्या भावार्था वरवीं जियेता. म्हणजे जेजूचो भावार्थ आनी म्हजो भावार्थ एक जाला. ज्या भाशेन म्हजो आत्मो जेजू भाशेन जाला आनी जेजूच्या आत्म्यान आपलो देवाचो भावार्थ हा, तेच भाशेन जेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला, जेजूचो भावार्थ म्हजे भितर आसा आतां. केन्ना? ज्या दिसा हांव एक नवी रचना जाल्या, ज्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. भाव भयणीनो, म्हजो आत्मो आतां जेजू सारको जाला म्हणून आनी देवाचो भावार्थ म्हजे भितर आहा म्हणून, जेजूचो भावार्थ म्हजे भितर आहा म्हणून जाणूया आतां म्हज्यान कितें करूंक जाता तें. म्हज्यान आनी तुज्यान कितें करूंक जाता म्हज्या भाव भयणीनो. जी कामां जेजू ह्या संवसारान कोत्तालो ती कामां तुज्यान आनी म्हज्यान करूंक जाता. जेजू कारगा.
आणि तो म्हणटा तेचली न्हय तेज्यावन वर्ती कामां करूंक जाता. जेजू काय घालूया सारखे म्हणले तुवें. जुवाचो 14वा विसवोर वड 12. 12 जॉन जॉन 14:12 12 घालूया. जेजू घालूया. वाचूया. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, ऐकात. ज्या दिसा हांव एक नवी रचना जाता जेजूचेर स्वत मानून म्हणजे कितें? ताणें खुर्सार म्हजे पासून कितें केलें? ताणें आपल्या रोगात वारोयलें, ताणें म्हजो जागो घेतलो, तो म्हजें मरण मेलो आनी हांवें ताजेर स्वत मानलो. ताणें कितें केलें तें? ताजें आमोलीक रोगत म्हाका नितळ कोत्ता आनी म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता. तितलेंच न्हय, जेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता, जेजूचो भावार्थ म्हाका मेळटा. जेजूचो भावार्थ. आय लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. देखून आमचे भाशेन जेन्ना ट्रान्सलेट केला, खूब फाटी आमकां ती सोजमणी बरे भशेन ट्रान्सलेट करिना जाल्यार आमी अशेंच वाचता. पूण घालेसकारान जेन्ना दुसरो आविसवर वड 20 तो बरयता म्हणटा आमी जेजूच्या भावार्थावर ना, जेजूचो भावार्थ आमकां मेळला. म्हणटच आतां पळयात, तो भावार्थ म्हाका मेळला म्हणून आतां ज्यो हांव कितें बरयता वड 12 14 वड 12. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू कारगा. भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेळ्ळी हांव रडोंक लागलो. खरेपणी हांव रडोंक लागलो. इतलो खुशाल जालो. हांवें म्हणलो इतलो खालतो देव आमचो, इतलो खालतो देव आमचो, तो म्हणटा तुका आनी म्हाका, ज्या दिसा म्हाका जेजूचो भावार्थ मेळटा, म्हज्यान जी कामां जेजून केल्लीं ती करूंक जाता. पूण तितलेंच न्हय, तो म्हणटा हाच्याहून श्रेश्ठ कर्तुत्वां तुमी करतल्या. जेजू म्हण श्रेश्ठ कर्तुत्वां आमी करूंक पावतले. म्हणजे पळयात हो खालतो देव कितलो खालतो. आमी समजता देव जर वयर बसला, पूण आमचो देव इतलो खालतो. जेजूची उतरां ही. भाव भयणीनो, श्रेश्ठ कर्तुत्वां करचे पयलीं आमी जी कामां जेजून केल्या ती पयलीं करुया. जेजून कितें केलें? जेजूचो भावार्थ आमकां दिला. म्हणून जेजून कितें केलें? जेजून मेलेल्यांक पुनरुज्जीवन केली, वय की ना? थोंट्यांक चलोंक लागूंक दिलें, भेऱ्यांक कान दिले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, हात धरून बरी टेकोनी दिली. म्हणजे हांव आतां ही रोजना जाला, जेजू म्हाका दिला जाल्यार म्हाका जाय फकत म्हज्या मनाची नडसणणी करूंक पवित्र म्हज्या मनान हाडून आतां जेजून जें केलां तें करूंक पावूंक. वय की ना? वय की ना म्हज्या भाव भयणीनो? वय ब्रदर. तेजे फुडें तो म्हणटा आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करता. जी श्रेश्ठ कितें जावना. ही कसली श्रेश्ठ कर्तुत्वां म्हज्या भाव भयणीनो? कोण म्हाका सांगूंक शकता? कोण म्हाका सांगूंक शकता श्रेश्ठ कर्तुत्वां म्हणजे कितें? कोण ना सांगू म्हाका? बाय फ्रेंड. वर्ती कर्तुत्वां ब्रदर. कितें म्हणटाय? वर्ती कर्तुत्वां.
वय श्रेष्ठ means वर्ती. श्रेष्ठ वर्ती कर्तृत्वा. कसली काय ती पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. ती कामां जेजून केली आणि ती आम्ही करूंकच जाय कित्याक जेजून सांगला जी कामां ताणें केली आम्ही करूंक जाय पूण तो म्हणटा आम्ही ताचे ओन तो म्हणटा मुझे परस आनी तांचे परस श्रेष्ठ कर्तुमां करतली कोणा श्रेष्ठ कर्तुमां जेजू ओन वी विल डू ग्रेटर वर्क्स देन जीसस ग्रेटर वर्क्स खिंची जावन आसा तुज्यान आनी मुज्यान जेजून श्रेष्ठ कर्तुमां करूंक जाता देवाचें उतर म्हणटा वय करूंक जाता ही श्रेष्ठ कर्तुमां जावन आसा कितें ताचे शुभ वर्तमान परगटूंक. ओके शिवर्तमान परगट केलें म्हणटत कितें जेजू शिवर्तमान परगट करूंक नासलें केल्लें. जेजू संवसारान येयलो ताणें शिवर्तमान परगट करूंक ना पिडेवंतांक बरी करप. पिरेवंतां बरी करूंक जाय तुवें आनी हांवें करूंक जाय कित्याक जी कामां ताणें केली ना हांवें करूंक जाय ताचो बाबत म्हाका दिला ताणें पूण श्रेष्ठ कर्तुमां म्हणजे कितें कोण म्हाका सांगूंक शकता आनी एक मिनीट रावता तुमकां चान्स दिवपाक कोण म्हाका सांगूंक शकता बाय फ्लावी तेगे सर्गीचे रात तें हे हिंगा ऑन दिस अर्थ आमी हाडपा जाय ते आत्म्या साल्वार करून ओके कशें सर्गीचे रात तेगे उत्तर बी वंपून ओके सगळ्यांक अजून सोजमणी दी सारकी राईट आन्सर तुजो राईट आन्सर ऑन बाबार्थ्यांक मार्क 15-16 ब्रदर अख्ख्या संवसारात वता सगळे रुजणेक मध्ये सारकें पूण जेजूनी देवाचें उतर परगट केलें पूण जेन्ना जेजून देवाचें उतर परगट केलें आनी आमी आतां देवाचें उतर परगट तातूंत फरक हा डिफरन्स हा कितें डिफरन्स जावन आसा कोण म्हाका सांगूंक शकता बाय फ्लावी तुवें 50% आन्सर दिलाय करेक्ट म्हाका बॅलन्स 50% मग 40% दिलाय 60% आन्सर दी म्हाका आतां सारको तुवें स्टार्ट केलाय हांव तुका सांगता करेक्ट स्टार्ट दिलाय तुवें तुजी गाडी ऑलरेडी आउट ऑफ गॅराज हा जेजू कारगांव बरें सांगता आयका ज्या भाशेन तुवें फ्लावीन सांगलें की आतां आमी देवाचें उतर परगट कोत्ता आमी आत्मे साल्वार कोत्ता जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो देवाचें उतर परगट कोत्तालो की ना होय पूण जेन्ना तो देवाचें उतर परगट कोत्तालो जो कोण देवाचें उतर आयकतालो तो एक नवी रचना जातालो हांव विचारता जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट कोत्तालो कोण एक नवी रचना जातालो ना कित्याक नासलो तेंकडे जेजू मरोन कित्याक पवित्र आत्मो नासलो कित्याक तो अजून खुर्सार वसोंक नासलो अजून ताणें आमचे बसत आपलो प्राण सोडूंक नासलो आपले रोगत मारूंक नासलें म्हणटच ज्या दिसा ताणें आपले रोगत मारून खुर्सार गेलो तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो आनी आतां स्वर्गार गेलो आनी पवित्र आत्मो धाडलो आनी आमी ताजेर भावार्थ दवरलो आतां आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी आतां जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवाचें उतर परगट करता जो कोण आयकता देवाचें उतर सजमणी घेवन तो आतां एक नवी रचना जाता पूण जेजू वेळार जेन्ना शिकयतालो नवी रचना जावंक पावंक शकूंक ना आयकतात तुमी साडेतीन वर्सां जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट कोत्तालो कोणूय एकूय ताजो शिश्ट एक नवी रचना जावंक ना पूण केन्ना ती नवी रचना जाल्या सगळी जाली जेन्ना जेजू मेलो पुनर्जीवन जालो आनी तो आपल्या शिसां कडेन येयलो आनी म्हणूंक लागलो आतां पुनर्जीवन जावन आनी सगळ्यांनी म्हणलें
म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, माय लॉर्ड अँड माय गॉड. थॉमसान कितें म्हणलें 7 दीस जाले उपरांत, माय लॉर्ड अँड माय गॉड. सगळे शितांनी कितें म्हणलें, माय लॉर्ड अँड माय गॉड. तेन्ना जेजूक आपलो सोवी दिवन सरोंडार मानलो. भाव भयणीनो, तुम्ही जाणो की रोमकारांक आ विस्वोड 10 वोड 9 आनी 10 जाणा कितें म्हणटा तो, आमचें तारण कशें जाता तें. उतर तुका लागींच आसा, तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत. हें उतर तुका देवाचेर बाबार धरूंक आपयता. जेन्ना हांव कोण म्हाका शिवर्थमान परगट करता, हांव तें सोत मानता म्हज्या काळजान आनी म्हजें तोंड उक्तें करून हांव जेजूक म्हजो सोवी दिवन सरोंडार मानून घेता. त्या वेळार म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता, हांव एक नुई रोसना जाता. वाचुया रोमकारांक 10 विस्वोर वोड 9 आनी 10. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजांतावन बाबार दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. जेजू कारगा. हे फुडें काळजांतावन बाबार दवरून आमी देवाक मानवलोलीं जाता. तोंडान वळखून घेवन आमकां तारण मेळटा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटच जें सान पावलो रोमकारांक बरयलां आनी आमी आयज वाचता, तें पोन्न्या कोराराच्या लोकांक जेजू खुर्सार वेच्या आदीं तांच्यान म्हणूंक जायनासलें, कित्याक आजून जेजू मरोंक नासलो, आजून पोनोत जेवंक जावंक नासलो. वय की ना? आतां जेन्ना जेजू मेलो आमी सोत मानता, तो पोनोत जेवन जालो आमी सोत मानता, स्वर्गीच्या बाबाच्या उजव्या कडेन बसला आमी सोत मानता, ताणें पवित्र आत्मो धाडला आमी सोत मानता. आतां तेजें सोत मानून पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा म्हणून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट करता, आतां जो कोण देवाचें उतर आयकता अंडर द एनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट एक नवी रचना जाता आनी ती आतां जेजूच्या राज्यान भितर सरतात. जेन्ना जेजू शिकयतालो तेन्ना कोणूय जेजूच्या राज्यान भितर सरनासलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर परगट करता, ताज्यान जें जेजून केलां तें करूंक जायना जाल्यार ताज्यान आतां दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकोवंक जाता. हांव विचारता, समजा म्हाका शक्ती आहा, म्हज्यान 10 किलो उखलूंक जाता. समजा म्हज्यान 10 किलो उखलूंक जाता. म्हज्यान 10 किलो उखलूंक जाता कित्याक म्हज्या शेजाऱ्यान 10 उखलूंक जाता. पण एकलो बरो व्हडलो आहा, सामको रेसलर म्हणटा तो वेट लिफ्टिंग करता. तो वेट लिफ्टिंग करता म्हणून म्हज्यान ते वेट लिफ्टिंग करूंक जाता? हांव विचारता, म्हज्यान करूंक जाता? करूंक जायना. म्हणटच म्हज्यान 10 किलो उखलूंक जायना जाल्यार त्यो म्हज्यान 100 किलो उखलूंक जाता. म्हाका पयलीं प्रॅक्टीस जाय 10 किलो उखलपाक, ताच्या उपरांत 20, 25, 50, 60 प्रॅक्टीस करून म्हज्यान त्या उपरांत 100 किलो उखलूंक जाता. वय की ना? तेच भाशेन जेन्ना हांव देवाचें उतर परगट करता, दुसऱ्यांक बरी खबर दिता, जें जेजून केलां तें हांव करूंक शकना, म्हज्यान त्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक जायना. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. बिश्टें उतर परगट केलें, बरो शेरमाव दिलो, बाडा सगळ्यांनी बरो आयकलो शेरमाव, पूण तातूंत कसलोच पावर ना, कसलेच पवित्र आत्म्याचें एनॉयंटिंग ना. कित्याक आजून पासून ताका हेडेक पासून काडूंक जायना आनी तो आतां देवाचें उतर परगट करता. पण आयकता काणयो आयकता. जेजू कारगा. देखून भाव भयणीनो, जेजू कितें आमकां सांगता? तो सांगता पयल्यो वस्तू ज्यो ताणें केल्या त्यो पयल्यो करात. कित्याक हांवें तुमकां तो भावार दिला. आतां जेन्ना जेजून केला त्यो वस्तू तुमी करूंक पावतल्यार तेन्नाच की तुमच्यान त्यो व्हड वस्तू ते दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवन तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक तें काम करूंक जातलें. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा.
तर आयज भाव भयणीनो आमी ह्या नव्या वर्सान हांव परतूच म्हणटा नव्या वर्सान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. कित्याक ज्या दिसा म्हाका देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा आतां जेजूचो बावाट म्हजे भितर हा म्हणून हांव त्या उतरा वरवीं म्हज्या मनाची नडसुडणी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आतां तें उतर पाळटा म्हणून आतां म्हाका देवाची महिमा देवाचें बरेपण म्हज्या जिवितांत भावता. म्हाका दिसती पडटा देवाची महिमा म्हाका दिसती पडटा कित्याक हांव आतां देवाचें उतर पाळटा. जेन्ना जें जेजूच्या बावार्था वरवीं हांव करूंक पावता आनी जें जेजून केलां तें हांव करूंक पावता आतां म्हजे कडेन भावार्थ आहा पवित्र आत्म्याचें एनॉयंटींग आहा पवित्र आत्म्या मदीं अभिशेक आहा म्हणून म्हज्यान आतां तें उतर परगट करूंक जाता कित्याक तें उतर म्हजें न्हय तें उतर जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. पवित्र आत्म्याचें उतर जेन्ना कोणाच्या कानार पडटा म्हज्या मनशाचें उतर न्ही पवित्र आत्म्याचें उतर अंडर दॅट एनॉयंटींग कोणाच्या कानार पडटा ताच्या काळजांत तें रिगून रावता. ती आतां एक नवी रचना जाता आनी हांव आतां जेजू म्हूण श्रेश्ठ कामां करूंक पावता. जेजू कारगा जेजू कारगा म्हणटच भाव भयणीनो आयज आमी कितें चिंतूंक जाय पयलें श्रेश्ठ कर्तुबां श्रेश्ठ कामां करूंक पावचे पयलीं दुसऱ्यांक बरी खबर दिवचे पयलीं तांचें जिवीत बदलच्या पयलीं आमी पयलीं आयज आमची चोत्राय धरया जेजूच्या बावार्थान जी कामां ताणें केलीं ती पयलीं करपाक आनी तेजे उपरांत आमी ती श्रेश्ठ कर्तुबां करूंक पावतले हांव आनी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान तांकां शिकोवंक पावतले हांव तांकां कशे भाशेन ती जेजू भाशेन जेजून कामां केलीं ती तांकां भावार्थ दिवन आमी आतां तांकां जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आदार करतले हांव पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमेन. आमेन. जेजू कारगांव जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. कोणाक कसलो प्रश्न विचारूंक जाय? पण म्हज्या भाव भयणीनो सगळ्याकूच देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आमी जेन्ना शिकल्या आमच्यान वचोन कोणाक सांगूंक जाता पूण गरजेचें कितें गरजेचें आमकां पयलें जें जेजून आपण ह्या संवसारान आयलो तेन्ना कित्याक जेजू कशे भाशेन शिकयतालो तो पयलो शिकयतालो प्रवासान करतालो आनी तेच्या उपरांत पेखोणी करतालो वय की ना. जेजू फकत प्रवासान करिनासलो जेजून फकत शिकोवन दिनासलो तो पेखोणी करतालो मिलाग्री करतालो. म्हणटच आमी जेजू भाशेन शिकोवंक जाय प्रवासान करूंक जाय आनी पेखोणी दिवंक जाय कित्याक तो बावार्थ आमकां दिला जेजून जेन्ना आमी नवी रचना जाल्या तेन्ना. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूच्या बावार्था वरवीं जी कामां जेजून केल्लीं ती आमी करूंक पावता आतां आमच्यान ती श्रेश्ठ कर्तुबां दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक तांकां शिकोवपाक त्या एनॉयंटिंगा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एनॉयंटिंगा वरवीं कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर जेन्ना तो उलयता आमी खूब जाणांक खूब फाटीं कितें चिंता हांव उलयतलों हांव दुसऱ्यांक सांगतलों दुसऱ्यांक हांव शर्माव दितलों दुसऱ्यांक हांव सांगतलों अशें कर तशें कर कांय फायदो जावचो ना. ज्या दिसा म्हाका बावार्थ मेळटा जेजून कामां केल्लीं ती कामां करपाक आतां त्या पवित्र आत्म्या उदिशी त्या एनॉयंटिंगा वरवीं म्हज्यान तें प्रवासन आनी शिकोवन दिवन तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता. आनी आतां आमच्यान ती तोखतात तसलीं फळां जे भाशेन आमच्या बाय जोनिना म्हणटाली जुवाचो 15-20 गोड 16 म्हाका दिसता तो म्हणटा हांवें तुमकां वेंचून काडल्या तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना आनी हांवें तुमकां पवित्र आत्म्यान भरल्यान आनी तोखतात तसलीं फळां दिवपाक हांवें तुमकां तयार केलें. आयज आमी ही तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आमी श्रेश्ठ कर्तुबां करपाक ती करचे पयलीं आमी बावार्थान जें जेजून आमकां सांगलां आपल्या बावार्था वरवीं ती कामां करपाक आयजच्यान आमी देवाच्या उतरान रिगून आयज आमी ही सुरवात करुया. आमेन. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Praise God. Sister Eliza or Sister Jonina?
दिनवासनेचे मागणे. सिस्टर एलिझा आसा. बाय लिजा खंय आहाय तूं? Yes, brother. Yes, brother. दिनवासने सर्गींच्या मागणे. बापा तुका अर्घ दिता 3 वाजता. केरीतपणी तुवें आमकां आयज जायतें कितें ह्या भावाच्या तोंडांतल्यान तूं उलयलाय. एक ओत्मीक जेवण आमी जें घेतलां तें ओत्मीक जेवण आमी हे जेवणाची रूच ह्या नव्या वर्सांत दुसऱ्यांक वांटूंक आमकांच दवरूंक न्हय पूण ही रूच हें जेवण जें आमी घेतलां हें दुसऱ्यांक वांटून जायते ओतमे ह्या नव्या वर्सान साल्वार करूंक जे वादळ मोडाक तुफानांत सांपडल्यात लोजयेन भिरांतेन रावना जावन पूण अदीक करून पवित्र आत्म्याच्या बळान फुडें सरोन हे ओतमे साल्वार करूंक बापा तुजो आदार आमकां दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हें मागणें हांव